हरिगुरुभ्यो नमः. सकळांना जय बैसुका यंत्रांना पुरा नंबर हिंगेला त्या नंबर प्रकार बैसुका. तुम्ही त्यांच्या ऑर्डर स्कॉलरशिप घेऊची नेक्स्ट तशी बैसुका म्हणून विनंती. श्रीमद श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की. श्रीमद श्री 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 विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी की. गुरु महाराज गुरु महाराज. दैदोरनो जेवण कोण करनी तांका अवकाश सकलोचनो जेवण करून येऊ का थंयची. जय जय गुरु महाराज. तै सकल ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಂತೂ ಹಾಡ LCD ಗಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ಊಟ ಅನ್ರಬಕ. स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की. गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की. गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज. विद्याधीश गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज.
सद्गुरु विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की जय जय गुरु महाराज की, जय जय गुरु महाराज की, गुरु महाराज गुरु महाराज, गुरु महाराज गुरु महाराज, गुरु महाराज गुरु महाराज, सदैवृति सुधींद्र विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, सद्गुरु विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, बोलो भगवान वीर विठ्ठल की जय जय गुरु महाराज की, गुरु महाराज गुरु महाराज, गुरु महाराज गुरु महाराज, विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की जय जय गुरु महाराज की। सनातन धर्म की ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ ಪುರಪ್ರವೇಶದವನು, ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ ನಿಧಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ आणि ವೃತ್ತಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ आणि ಕುಟುಂಬ ಚೈತನ್ಯ ನಿಧಿ कार्यक्रमाक तांगेल्या दिव्य उपस्थितींतो आमकां सगळ्यांक समाज बांधवांक अनुग्रह करूक शिवमोगाक पाविल आसची. हे आमगेले सौभाग्य दिवसो कार्तिक मासाच्या पुण्य पर्व कालारी आज सकाळीची शिवमोग्गा श्री लक्ष्मी वेंकटरमणाल्या सन्निधीरी विश्वरूप दर्शन दावन सकाळी 9 गंटॅक सामूहिक श्री रामनाम जपाच्या संकल्प करून प्रार्थना करून 1000 पाशी चढ जन आज एकत्रित जावन श्रीराम नाम सामूहिक जप केलेल्या आमगेले एक जीवनाचे व्हड सौभाग्य म्हणून आम्ही सकड लेखून घेताची. विशेष जावन GSB समाज हितरक्षणा वेदिके रिजिस्टर्ड उडपी जिल्हे आमगेल्या परिकल्पने आणि संयोजनेंतू शिवमोग्गा जिल्हे आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे समस्त GSB समाज बांधवाल्या सहभागित्वांतू शिवमोग्गा GSB समाज संयुक्त आश्रयारी आज सकाळ दखून चलत सर कार्यक्रमाक पूज्य गुरुवर्य येऊन पाविल आसची. तसदावन आज सकड समाज बांधवाला तर्फेन पूज्य गुरुवर्य श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद श्री 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 विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी का समस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजा तर्फेन श्रद्धा भक्तीपूर्वक गौरवपूर्वक जावन स्वागत करूक हांव भारी खुश पावतस. तशीच सकड समाज बांधवांनी येवन बैसुका सैडा येवन बैसुका खंय खंय खुर्ची खाली आसा थंय पुरो बैसुका म्हणून विनंती करतस. तशीच वैरी जागरांतल्याक सकल डायनिंग हॉलांतूय आम्ही व्यवस्था केला. थंय कोणेय मध्यंतू ब्लॉक करूनच प्रवेशद्वारांत कोणेय ते गुंपू गुंपू जावन रब्बाना दिल्या सकल वचन रबुका म्हणून विनंती करतस. आता खाली आशिल्ल्या चेहरा पुरो जनांनी येवन बैसुका कसल्या म्हळ्यार व्यवस्थे दृश्टीन
पुरा मध्ये मध्ये खालेशील चेहरा पुरा बैशाची पुरा पुरा बैशा 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 तशींची आता पुरा जनांना बसशील नंतरच कार्यक्रम प्रारंभ जाता म्हणून भटमामान सूचन दिला गुरुवर्यालय अनुग्रह प्रारंभ दाव का अनुग्रह आशीर्वचन प्रारंभ दाव का दल्लारे सकडाने बैसून घेऊ का पूरा जनाने दैदोरनो काही काही खुर्ची खाली असं तई येऊन बैसू का तई मध्ये तो प्रवेशद्वार ಅಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ರಬ್ಲೆಂಚಿ ತನಕ ಎದ್ರ ಇವನು ಹಂಗ ಚೆಲ್ಡು ವಾಲೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿರ್ ಬೈಸುಕ ಮಣೋ ವಿನಂತಿ करता ಸ ಕಂಚೆ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ದೌಚ ನಜ ಮಸ್ತ್ ಜನ प्रवेशद्वार ಅಂತ ರಬ್ಲೆಂಚಿ संस्थानाच्या बटमामाल सूचने प्रकार पूरा जनांना बसली नंतरच ही कार्यक्रम प्रारंभ जाता तस दावनो दैदोरनो पुरा जनांना सहकार देऊ का व्यवस्थेक सहकार कोर का म्हणून विनंती करता स हंगा मस्त खुर्ची खाली असं पूरा जनाने खाली खुर्चीन तो येऊन बैसू का म्हणून विनंती करता असं दैदोरनो मस्त जनते रबलेंची मध्ये तो तने यद्रा येऊन बशीत हंग मस्त खुर्ची खाली असं कोणा काही रब्बू सोना कच्चई कोणा काही ते रब्बू सोना कच्ची हंग यद्रा येऊन बैसू का कंट्रोल करू ना हंग यद्रा का चेल्डू वालोटू खुर्ची खाली असं खालेशील खुर्ची पुरा भरती कोर का मस्त जनता रब्बू नसची दल्ल्याल तिथलं वगी कार्यक्रम प्रारंभ दाव का दल्ल्यारी तुमगे सहकार मुख्य प्रति एकल्यानं सहकार देऊ का दैदोरने एक पडी परस्पर उल्लोच पूरा जनांना रब्बो का परस्पर उल्लोच एक पडी पूरा स्टॉप करायची दैदोरनो गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की गुरु महाराज गुरु महाराज दैदोरनो एकपटी परस्पर उल्लोचे उणी करून निशब्द दाव का परस्पर उल्लोचे उणी करून निशब्द वातावरण सृष्टी दाव का येथे खुर्ची खाली असं ते खुर्चीवर बशाची दैदोरनो प्रति एकल्याने मोबाईल सायलेंट मोडा घाल का मोबाईल सायलेंट मोडा घाल का कोणाही मोबाईल पळोवच्या नज प्रति एकल्यानं परस्पर उल्लोची उणी कोर का कंप्लीट स्टॉप कोर का खंय खुर्ची खाली ना तशी प्रति एकल्यानं खाली अशील खुर्ची सोदून बैसू का
परस्पर कोणे उलो नकाची आनी कोणे बसका म्हूण जाल्यार स्टेजाचे लेफ्ट सायडार बसयत कोणे रब्बू नज वयर सकल रब्बील सकड बसयत सकड जाग नातल्यार स्टेज लेफ्ट सायडार बसयत शांत चित्त जावन तुमी पूर्ती आयकूका आता ಸುರೇಖ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ದತ್ತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದಲ್ಲಿ ಮಗರಿ ವೇದಘೋಷ ಪ್ರಾರಂಭ ದತ್ತ गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गोकर्ण मठाधीश की गोकर्ण मठाधीश की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज सद्गुरु विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की मेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमं श्रीनाथ भट आणि ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು ಅತ ವೇದಘೋಷ ಪ್ರಾರಂಭದತ್ತ पुरा लोकांनी बसले पुरा लोक बसून घ्या अरे हे ओम पुरा लोक एक गड उठारा बा पूरा लोकांना उठारते हरि ओम भद्रं कर्णे विश्वयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यक्षेमदेवैतयदायुः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम जातवेदसे सुनवाम सोमम् यतो निदाहाति वेदाः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिंधुं दुरितात्यग्निः आता हा म्हणता तशी तुम्ही पोरा लोकांना सांगा अखंड मंडलाकारं
ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಯ್ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ಏನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂದರ್ಶಿನಯ್ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಆಕಾಶಮೌಳಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ. ಆಕೃತಂ ಸ್ಮರೇತ್. ಏನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರಮಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾ. ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. सर्वांनी तुमगेल मनान तू देवार उडगासकोन रामचंद्रार उडगासकोन विराजमान्य विद्याधीष्टी स्वाम्याले चरणारिंदाक रब्बिल कडेन नमस्कार करून आमगेल मनोकामना परिपूर्ण जावका स्वाम्याला आशीर्वादान सीतापती रामचंद्राल अनुग्रहान आमगेले मनोरथ सिद्धी जावका म्हणून तुम्ही मना प्रार्थना करून तुमगेल आसना तुम चंद्र बैसा.
महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಚರಣಾರವಿಂದಾಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮन कोरनो। GSP समाज हितरक्षणा ವೇದಿಕೆ रिजिस्टर्ड उडुपी जिल्हे 12 वर्षदकून आम्ही समाज संघटने आणि समाजमुखी कार्य निरंतर जावन कोरनेत असची। आज आमगेले एक सौभाग्य आमगेले दशमानोत्सव संभ्रम विद्यापोषक निधी प्रारंभ जावन 10 वर्ष जाल्ले। तशी जी समाज संघटने आणि समाजमुखी कार्यक्रम प्रारंभ जावन 12 वर्ष जाल्ले। या कार्तिक मासाच्या पर्व कालांतू आज या पुण्यप्रद दिवसांतू GSP समाज हितरक्षणा वेदिके कशी प्रारंभ जाल्ले, कशी चोलना आयले आणि कसकसने समाज संघटने आणि समाजमुखी कार्य कोरनेत असं म्हणून आमगेले संचालकू आमगेले GSP समाज हितरक्षणा वेदिकेचे रुवारी संस्थापक श्री आर विवेकानंद शणै प्रास्ताविक जावन 2 उत्तर उलोवचे आसची। देवालो तशी स्वामेंगलो ओडगस काडताची
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಜಾವನಶೀಲ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ कहवा साष्टांग प्रणाम करताची ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ विराजमान जावनशील परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यालागी हांव अनुग्रह याचन करताची आयिल्ल्या सर्व वैदिक वृंदाकय हांव स्वागत करताची सर्व समाज बांधवांक हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करताची मुगेल 2 उत्तरां प्रारंभ करता. सुमार 12 वर्सां फुडें आमगेले उडपी जिल्ल्या भितर एक प्रारंभ जाल्लेले संघटने तावळ प्रस्तावान तो मस्त तुमकां विचार करता बट आतां आमी 2017, 18, 19 ಅಂತೂ उत्तर कन्नड जिल्हे आनी शिवमोगा जिल्हे भितर कार्यक्रम केलो तो कोरोना निमित्त राबिलो. आतां अभूतपूर्व जावनाजी प्रारंभ जाला हाका कारण आमगेल सायडाक आमी येतना स्वाम्याले निमगेले आमी कार्यक्रम करता आसाची स्वामी तुमी येवका तुमगेलें आशिर्वचन जावका आमगेल समाज बांधवाले मस्त आश आसा म्हणून सांगिल्लें स्वाम्या लागीं. स्वाम्यान तेदना जायत येता म्हळें बट आमगेले 10 वर्सां कार्यक्रम जाल्ले निमित्त आमकां त्या टायमार कार्यक्रम करतना वेळ जालो. स्वामी बेंगलोरांत चातुर्मास आशिल्ल्याची ताजे खातीर आमी चमकलेची स्वामी तुमी आयली म्हूण जाल्यार आमकां स्वाम्यान आयली म्हूण जाल्यार खंडीत आमकां मस्त लाय जाता शिवमोगा जिल्ल्यांत करता म्हूण आश आसा. कोडयालांत आयिल्ल्या संदर्भार स्वाम्यान आमकां कोडयाला आयिल्ल्या टायमार येता म्हणून बेंगलोराक गेल्या टायमार सांगलें. आज आमगेले सभांगणांत स्वाम्याल पादस्पर्श जातना म्हाका एक भारी भावनात्मक जालें. ह्या नमनेचे एक समाज बांधवाल सपोर्ट ह्या नमनेचे आतां आमकां दिश्या पुरो इतले मात्र तुमकां दोळ्या दिश्या पुरो तो हॉलां भितर इतली जान आयला म्हूण जाल्यार आमी हो कार्यक्रम करच्याक सहकार दिलेल्या सगळे समाज बांधवाक हांव हृदयपूर्वक जावन अभिनंदन दिता. आमकां मस्त आतां उलोवका म्हूण मन अशें पुरो जाल्यार समय अवकाश ना जाल्यार दोनी विचार हांव सांगचे इच्छा पावता. हे कार्यक्रम चेडवांक आज एक अवकाश आमी मस्त कॅरियर गायडन्स घेवन अशा पुरोची मस्त कडेन सभेक वचून अशा पुरोची जाल्यार स्वाम्याला हाताना आशिर्वाद पूर्वक स्कॉलरशीप तुमकां मेळचें म्हूण जाल्यार ह्या खंडितकय हें पूर्वजन्मांचें पुण्य कसल्याक म्हळ्यार आमकां तसल मेळ्ळी आमी आशे काडटा आशिल्ल्याची तेदना स्वाम्या लागोचका स्वाम्या लागी आमकां तेदना भंयशें हिता म्हळ्यार आमकां सहज जावन आशिल्लें दुर्बळपण्या भंया स्वाम्याले वचचें म्हळ्यार भंया तें एक नमुन्याचें आमगेलें मनांत आशिल्लें. आज स्वाम्याले जर राबून हांव इतलें उलोवचें एक म्हाका भंया मध्यें तें एक धैर्य आशिल्लें त्या खंडितक हांव देवाक खंडीत सांगता हो एक अवकाश म्हाका मेळ्ळो न्हू ताजे खातीर हांव खंडितक वंदन करता आसा. आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांत जन्म येवका जाल्यार पुण्य कोण आसता प्रत्येक लागूच आसा कोणी एप्लिकेशन घाल न्हू जन्म येनाची देव धर्म स्वामी आचार विचार पुरा आशिल्ल्या समाजांत एक जन्म येवचें म्हळ्यार हाजी तितलें व्हडलें पुण्य खंयचेंय ना. तशी आज स्वाम्याले जराक आमी हे एक कार्यक्रम करचो खंडितकय आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजा भितर जन्म आयलेल्याक देवा प्रप्रथम जावन कृतज्ञ दिवका. आमकां एक अवकाश आज कार्यक्रम करचो इतलो व्हड कार्यक्रम इता म्हळ्यार आमी कारकळचे कोटाचे आमी पुरे उडपा जिल्ल्या संबंध पावनाशिल्ल्याची आज शिवमोगा जिल्ले भितर कार्यक्रम करतना आमकां एक गोश्ट आशिल्लें चांग करतना देव आसा म्हणून 100% आमकां कळ्ळें. आज देवाल दया संपूर्ण आसा कार्यक्रम निर्विघ्न जावन सगळे समाज बांधवान आमगेलो करतना आमकां खंडीत दिसता आसा कसल की एक परिवर्तन जाता समाजांत म्हणून मस्त जाणां म्हणजे स्कॉलरशीप दितना तुमी तांगेल्या बरोसून घेवका स्कॉलरशीप दिवका जाल्यार तुमी रिटर्न करता म्हणून बरोसून घेवका म्हणटाची. आमी कोणा लागीं आज तार बरोसून घे न्ही आमी पयर एक 10 जाणां फोन केलो 10 वर्सां फुडें जाल्ल्याक 10 जाणां तो 8 जाणां म्हळ्यार शनिमाम आमी काम करून आसाची आमी बरें जाल्याची आमी हितरक्षणा वेदिके कसो दिवका म्हणून म्हळ्यार तांणी दिवचे तयार जालां आमकां एक 5 वर्स कश्ट जावचे पुरो जाल्यार मुक्का वयल्या तांगेल निमित्त समाज काम जाता
ताजे खातीर स्वाम्यान आमकां खंडितके तें आमगेल आशी परिपूर्ण जावका आमगेलंतू घेतलेल्या संख्ये उणी जावका दितलेल्या संख्ये चड जावका तें एक दीस आमी राखता आसाची ह्या कार्यक्रमाक स्वाम्यान येवन आमकां म्हळ्यार तांगेल्या आशिर्वचनांची आमकां आयकुका म्हण आशिल्ली मिता म्हाका चड उलोवच्याक मन असल्यार एक नमुने मना भंय करता आसा आयल्यार तुमकां पुरो जनाक वंदन करताची म्हगेल 2 उत्तर मुक्षिता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. GSB समाज हितरक्षणा ವೇದಿಕೆ हांगेले संस्थेतर्फेन आयच्या दिवसाक एक व्हड कार्यक्रम शिवमोग्गा गांवांत तांणी गांथून घेतले आनी हाजे विशय तांणी बेंगलोरांत आसतनाची आमगेले तांणी प्रस्ताव दवरिले की नोव्हेंबर 10 तारीखाक आमी कार्यक्रम दवरून घेवका म्हणून आमी संकल्प केल्लो आसा. स्वाम्यान एक दिवस येवन घेवन आमकां अनुग्रह करका आनी हे कार्यक्रम बरे रितीन चलोवन दिवका म्हणून घेवन तांणी विनंती केले. आतां सांगले की आमी GSB समाजांत जन्म घेतिले आमगेलें भाग्य देवान आमकां असल एक समाजांत देवान आमकां अनुग्रह केले. किंतु आनी एक विशेष कसन की म्हळ्यार की इतलो आमी उठलोकान प्रयत्न केले आयच्या दिवसा हांगा कार्यक्रम दवरले आनी हे एक GSB समाज हितरक्षणा वेदिकेचे दशमानोत्सवाचे कार्यक्रम हांगा घडता आसा. देवाल योगायोग पळया दशमानोत्सव जाता आसा आनी 10 तारीखाकची आमी हांगा येवन घेवन पाविल्ले आसात. सो तारीख खंयचेय दवरत आशिल्ले आमी सांगले 9 तारीखा दवराची. आयतार आनी मंगळूर मस्त भिक्षा पाद्यपुजनी उरता. 9 तारीख जायना आयतार म्हळ्यार चौडवांक रज उरता. सो अशें न्ही उठूं म्हणून घेवन लास्ट 10 तारीख जाले. किंतु आज येवन पळयतना दशमानोत्सवाक आनी हांगा 10 तारीखाक दोनी मॅच जायत आसा. सो त्याचीची केलो चमत्कारच पळय देवूची घडूसून दिता. त्या निमित्तान सर्व लोकांना देवाक आभारी उरका. तशीच आयच्या दिवसाक हांगा मुख्य जावन घेवन
विद्यार्थी पोषक निधी नाजाल्यार स्कॉलरशिप कसन आमी म्हणटाची ताजे एक वितरण कार्यक्रम स्वाम्याल्या उपस्थितीन तुची जाव का म्हणून तांणी संकल्प केले आनी हेचीची प्रथम पंत आमी हांगेले एक संस्थेचे कार्यक्रमांत तो आमी सहभाग जाता आसाची हाजे पयले तांणी जुलयांत करता म्हूण आशिल्ले कडेरी लास्ट तांगेले सप्टेंबरांतू हांणी कार्यक्रम ते केले ऑगस्टांतू तांणी कार्यक्रम केले 25 तारीख कसके आशिल्ले सो त्या कार्यक्रमांत वयकी आमकां येवचें जायनाशिल्लें कित्याक म्हळ्यार चातुर्मास व्रताक आमी बेंगलोर आशिल्ले सो तदनंतर वेले कार्यक्रमांत तरी स्वाम्यान येवका शिमोगा जिल्हा सागर नाजाल्यार बाकीचे नॉर्थ केंद्राचे चौडुवांक आमी विद्यार्थी वेतन आमी दिवचे आसा तेन्ना तरी स्वाम्यान येवन घेवन आमकां अनुग्रह करता म्हूण तांणी सांगलें तांगेले आमंत्रणेक आयच्या दिसाक आमी हांगा घेवन पाविल्ले आसाची आयचितले मस्त जन हांगा सेरवल आसाची सर्व लोकांक मेळ घेवन मठा गौरवाक समजावन घेवन स्वाम्याक संतोष जावं तशी तुमी हृतपूर्वक स्वागत केले बद्दल प्रथम जावन आमी संतोष अभिव्यक्त करता आसाची दुसरेचे आयच्या दिसाक हांगा चौडू आयिल्ले आसाची तांकां आयच्या दिसाक स्वामेल हस्तेन तांकां एक विद्यार्थी पोषक निधी तांकां प्राप्त जावचो आसा किंतु ताजेकिंता पूर्व आमगेल जिवनांतू आमकां शिक्षण कितलें म्हत्वाचें आसा म्हणल्यार आमी समजून घेवका कित्याक म्हळ्यार एक शिक्षण आसलें म्हळ्यार आमी जगतांत आशिल्ले तसले प्रत्येक कश्टांतल्यान आमी भायर येवचेक आमकां अनुकूल जाता पैशे असल्यार वयकेची संपत्ती असल्यार वयकेची कशी वापरून घेवका म्हणल्यार ज्ञान ना जाल्यार ते पयशे उरून वयकेचे आमकां प्रयोजन ना कितले कोटी गटले पयशे उरताले किंतु ते कशी वापरका खंय वापरका केन्ना दिवका केन्ना आमी हाडूसून घेवका कोणाक दिवका हे जर ज्ञान ना जाल्यार तेन्ना तुमी कितलेय पयशे असल्यार वयकेची ताका अर्थ ना तातूंत मुख्य आमकां कसन जावका आशिल्लें म्हळ्यार ज्ञान जावका ज्ञान असल्यार मात्र आमकां ते पयशे असल्यार कशी वापरका म्हणल्यार आमकां उपयोगाक येता ताका आमगेले संस्कृतांतूच एक सांगताची न चोरहार्यम न राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनप्रधानम म्हणून सांगिल्लें आसा न च चोरहार्यम घरांतू भांगर रुपे कसने दवरल्यार एक भय आसा कोणाल भय कोणे तरी रात्री चोर येवन घेवन भांगर रुपे नाज्या घरांतू कसने एक आभरण ना पयशे कसने असल्यार वयकेची चोरी कोरून घेवन वतालो कोणेय तरी घेवन गेले म्हळ्यार कडेन कसन उरले काही ना न चौरहार्यम भांगर रुपे पयशे कसने दवरल्यार इवन तुमी खंयचेय तरी एक अकाउंट तुमी डीमॅट अकाउंट ओपन केले तंतू वयकेची 100% सेफ उरता आमी सांगचे जायना 100% सेफची बट संदर्भ हे होता की केलो पण हॅक जावचे वयके चान्स आसा आनी लास्ट एक 2-3 म्हयने पेपरांतू आयले की कोणकी हॅक करून घेवन कितले की पयशे की कितले कीच हॅक गेल्लो आसा म्हणून घेवन किंतु एक मात्र चोरी करचेक जायनाशिल्लें म्हळ्यार तुमी घेतील तसल तुमगेली विद्या तुमी केन्नाही पळया कोणेहीची ते चोरी करून घेवन व्हरचेक जायना ते तुमगेले एक मात्र उरता किंतु पयशे संपत्तू ना जाल्यार कॅश ना खंयचे अकाउंट करा केन्ना हॅक जाता कसन जाता हे आमगेल्या हातान ना किंतु तुमगेले बुद्धी मात्र कोणे हॅक करचेक जायना तागेल बुद्धी हॅक करून घेवन तागे कडच्यान 1 किलो विद्या आमी चोरी करया म्हणून करचे जातवे करचेक जाय तातूंत न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम खंयची देशाचे एक रायू तो येवन घेवन तुमचेरी दौर्जन्य केल्ला बा ना बलात्कार केल्यार वयकेची तो तुमगे कडच्यान पयशे मात्र घेवन व्हरेत विना तुमगे कडच्यान तुमी शिक्षण घेतील तसल विद्या मात्र ताका वयके घेवन वचचे जायना कितलेही होड राज्य उरतो कितलेही होड राज्याचे राज असल्यार वयकेची आमी शिकिल तसल विद्या ताकाही घेवचेक जायना चोरान वयकेची चोरी करचेक जायना राज्यान वयकेची अपहरण करचेक जायना न भातृभाज्यम
ಕೆಲವಪಂತ घरांतू 2 भाव 4 भाव आणि उरताच मालगड्याला निधन झाल्यानंतर कडे वांटेचे विषय चाल जाता वांटे विषय चाल झाल्यानंतर हे घर तुक्का हे घर तक्का ಕೆಲವಪಂತ त्या वांट करचे काही जायना तंतूची कडेरी होड विवाद जाता व्याज्य जाता कोर्टापर्यंत वता मालगड्यांक विचारच पडता हक्क कसन दिवचे तक कसन दिवचे उट्टूची तुम्ही वांटून घेवेत किंतु तुम्ही कसन शिक्षण केलंय हे हांव इतलें शिकला मागेल्या शिक्षणांत अर्ध तुक्का थोडे शिक्षण म्हाका अशें करचें जातवे तुम्ही शिक्षण PhD केलें अर्ध PhD तुक्का अर्ध PhD म्हाका अशें करचें जातवे करचेक जायना सो हे विभाजन करचेक वैके जायना विद्या चोरी करचेकय जायना राज्यान म्हणजे एक राजान ताणें ऑर्डर दिले तागेल विद्या हे करून अपहरण करून ताकाही करचें जायना ना भावंडालमध्ये कसने विवाद जाल्यार शिक्षण तू घेतील शिक्षण अर्ध म्हाका दी ना कसने संपत्ती ना जाल्यार जाग घेतल्यार ते विभाग करून दी म्हणत विना तू कसन शिक्षण केलें ताजें अर्ध शिक्षण म्हाका दी हें सांगचें जायना न भातृभाज्यम न च भारकारी नर्सरी तुलेना नर्सरी वैके न्ही किंडरगार्टन तुलेना आमी PhD पर्यंत वताच किंडरगार्टना तुलेन चाल केले A फॉर एप्पल तुलेन चाल केल्ले लास्ट PhD पर्यंत आमी करताच किंतु केन्ना तरी तुमकां दिसलें वे हांव PhD वाचयला जेन्ना मागेले माते भार 2 kg चड जाले नर्सरी असताना नाजाल्यार हांव किंडरगार्टन असताना 1 किलो आशिल्ले PhD वाचिल्ले नंतर 4 किलो जाले अशें केन्ना तरी तुमी लेखले वे केन्ना तरी इनक्रीज जाले वे बट कितले विषय घेतले तुम्ही किंडरगार्टन जाले नर्सरी जाले LKG UKG फर्स्ट स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड प्री युनिवर्सिटी तदनंतर ताजे मुखावेल शिक्षण इतलो टू शिकून 60 वर्ष 80 वर्ष जाल्यार वैकेची लास्ट माते वेट मात्र इतले चड शिकल्यार विना वेट काय वाडिल ना वेट थंय आसा वेट काय एक्स्ट्रा चड काय जालें ना इतले विषय ग्रहण केल्यार वैकेची हे विद्येन तुमगेले बुद्धी कसन आसा नाजे तुमगेले ब्रेन कसन आसा ताजे वेट वाडना त्या निमित्तान नच भारकारी कितले शिक्षण घेतल्यार वैकेची भार मात्र जायना डबल PhD केल्यार वैके भार जायना आनी ताजे वयर PhD केल्यार वैकेची भार जायना किंतु बाकीची खंयचे घेयाची तुम्ही 1 किलो तांदूळ घेतले कडे आनी 1 किलो तुम्ही डाळ घेतले वेट वाडत वत विना वेट कमी जायना किंतु विद्या तशी न्ही आज एक खंयची एक विद्या घेतल्या फाल्यां एक आनीक एक शिक्षण घेतात पर अनेक शिक्षण घेतात फाल्यां अनेक डिग्री घेतात कितले तुम्ही शिक्षण घेत असल्यार वैकेची तुमगेले माते भार आस पळय ते वाडत वत ना तातूंत नच भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम म्हणून सांगिल्लें आसा आमगेल्यान तूं व्यय केल्यार आमी खर्च केल्यार कसन जाता कमी जात की चड जाता चड जात की कमी जाता कमी जात न्ही वे हाजे मात्र विरुद्ध घरान तूं 100 रुपये आसा 1 लिटर दूध हाडका म्हळ्यार कुडेन तुमगेले 50 रुपये गेले डायरेक्ट 100 तुले ना तुमगेले पयशे खंय येवन पावले 50 रुपये येवन पावले विद्या तशी न्ही शिक्षण तशी न्ही व्यये कृते वर्धते एव नित्यम तुम्ही शिकिल्ले 4 जणांक सांगलें म्हळ्यार तुगेलें शिक्षण आनीक वाडत वता कित्याक वाडत वता की म्हळ्यार केन्ना तुम्ही 4 लोकांक सांगता पळया तेन्ना तुमकां जबाबदारी उरता तुम्ही 4 लोकांक सांगताना तुमकां जबाबदारी उरता कित्याक म्हळ्यार फाल्यां ताका विचारलें हे तुका कोण सांग म्हणून तो तुमगेलें बोट दाखयता फाल्यां कशें तरी रॉंग जालें आनी तो खंय तरी सर्कल म्हळ्यार पयलीं कोणालें नांव येता निमगे यार कळसिद्दिदू म्हळ्यार पयलीं तागेलें नांव येता त्यातकूनच पळय तो 4 लोकांक शिकयताना पयलीं ताका हांव पयलें आनेकदां शिकता मरे हांव सान आसतना शिकला भाई किंतु ताका सांगता हांव आनेकदां शिकून घेता म्हणून तेन्ना शिकतानाच पळया तेन्ना आनी तागेलें कसन शिक्षण आस पळय आनीकची अभिवृद्धी जाता केलोपंताची ट्रिग्नोमेट्री आनी सब्जेक्ट आसा पायथागोरस थेरम हे तेणे उठूगुर्त आसा केलो लोकांक आस पळय शिकताना काही कळना कॉस टिटा म्हळ्यार कशें न्ही सायन टिटा म्हळ्यार कशें न्ही कॅल्क्युलस म्हळ्यार कशें न्ही कळना किंतु मुखार गेले नंतर मार्क्शीच कशें आस पळय इजी जायत वता केन्नाय पळया 10th स्टँडर्ड शिकिल्ले व्यक्तीक 5th स्टँडर्डाचे सांगचें ताका सुलभ जाता बट 5th स्टँडर्ड आसतना
सांग म्हळ्यार ताका सांगचेक चड जाता नाशिल्लें, कित्याक म्हळ्यार तेन्ना तितलें ताका ग्रहण करचेक जायनाशिल्लें. किंतु 10th स्टँडर्ड आयलतना थोडे 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 शिकत 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 आतां तो प्रावीण्य जावन गे न्हू पयले चुटू विशय सांगचेक ताका अवकाश मेळटा. तातूंत वैयक रिते सांगत गेली तशीची, खर्च केली तशीची, आपणाल शिक्षण खर्च केली तशीची, वर्धते एव नित्यम. एक दिवस उचडता अनेक दिवस देंवता ना, वैयक रिते वर्धते एव नित्यम म्हणून सांगिल्लें आसा. प्रतीपंता तुमी चौडवांक सांगत गेली तशीची तुमगेलें कसं ज्ञान आसा तें आनिकची अभिवृद्धी जायत उरता. वर्धते एव नित्यम. त्यातून आमगेल्यान तूं एक सांगिल्लें आसा, आचार्यात पादमादत्ते पादम शिष्यस्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च म्हणून सांगिल्लें आसा. आमी शिकत आसतना 100% शिकचेक जायना. 25% टिचरा कडच्यान आमी शिकताची. 25% स्वतः शिष्यम स्वमेधया, तोची शिष्यू आपणे स्वंत बुद्धीन वाचन करत 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 आनी 25% शिकून घेता. 50% जाले. पादम सब्रह्मचारिभ्य, तुमगेले फ्रेंड्सांनी उरता पळय, केलो पंता टिचरान सांगले रेही कळना, अनेक पंता विचारचेक ताकाही जायना, सांगचे गेल्यार खंय टिचरांनी सवतकी म्हणून न्हू ताका भंय. स्वता 10 पंत वाचिल्यार वयके ताका माते वताना, म्हळ्यार 10 पंत वाचिल्यारय वताना. तेन्ना लास्ट कोणालेक वतकी म्हळ्यार तागेले दोस्तालेक वता, तुका कळ्ळ्यार म्हाका सांग, तुका कळ्ळें कशी कित्या म्हणून न्हू तागे कडच्यान तो शिकून घेता. म्हळ्यार 25% टिचरा कडच्यान, 25% स्वबुद्धीन तो शिकून घेता, 25% मित्र बांधवा कडच्यान तो शिकून घेता आनी 25% खाली उरता. ते आतां कळना, मुखार 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 गेले नंतर ते उरील 25% कळून गे न्हू कडेर 100% जाता. केलो पंता तुमी सांगता पळय, हो कितें कशी करता असो म्हूण म्हाका आतां कळनाशिल्लें, 40 वर्स पर्यंत कळना, आज म्हाका कळटा हो कितें कशी करता आसा म्हणून. तेन्ना तुमकां कळ्ळें 100% तेन्ना जालें. ताजे पयलीं तुमकां गोत नाशिल्लें, कसकी एक करता आसा, अशी करता आसा, तशी करता आसा, बट कितें करता असो गोत ना. बट खंयचे दिवस तुमकां कळटा तो तशी करता आसा म्हूण तेन्ना कळटा, हो ताका हो अशी करता आशिल्ले म्हणून. सो तेन्ना ते 100% जाता. तातूंत व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनप्रधानम म्हणून सांगिल्लें आसा. खंयचेय किंता चड प्रशस्त जावन घेवन आशिल्लें तसल म्हळ्यार तें शिक्षण म्हणून सांगिल्लें आसा. तसल एक शिक्षण घेवन गेनू आयच्या दिवसाक ते शिक्षणाक समजावन गेनू आज स्वामेला हस्तेन तांकां एक अनुग्रह प्रसाद तांकां मिळचे तशी आमगेल्या हांगाचे GSB समाज हितरक्षणा वेदिके तांणी एक अवकाश हांगा करून घेवन दिल्लो आसा. तांगेले ते अवकाश तुमी सदुपयोग करचे कितेरी कारवार, शिरसी, अंकोला, कुमटा, गोकर्ण, होन्नावर, नाजाल्यार सिद्धापूर, सागर, शिमोगा उट्टू गांवांतल्यान आज हांगा लोक जमिल्ले आसाची. सर्व लोकांना हाजे उपयोग घेता आसाची. आमगेले एक कसन की म्हळ्यार 2 तरेचे विशय आसा. एक म्हळ्यार स्वता शिक्षण घेतलं कुडेन तागेले मनाक कसन दिसता की म्हळ्यार हांव घेतिल्लें शिक्षण ते बेस्ट म्हणून. म्हळ्यार तो कंपेर करता. फॉर एन एग्जाम्पल तो डॉक्टर जालो म्हळ्यार एडवोकेटाकिंत डॉक्टर बरेची म्हणून तो सांगता. एडवोकेट कसन सांगता की म्हळ्यार एडवोकेट बरें, डॉक्टर कसन रात्री पैकी आपयताचे 12 घंट्याक 1 घंट्याक कसन ना कितें ना तुका म्हळ्यार तुगे लायफ तशें जालें म्हणून सांग. सो एक लोकांक कसन दिसता की म्हळ्यार हांव घेतिल्ली शिक्षणाची बेस्ट म्हणून. बाकी चुटू तितले हें ना. डॉक्टर जालो म्हळ्यार मस्त हें जाता, एडवोकेट म्हळ्यार हें आनी खंयचे तरी केलें. केन्नाही एकच पळय, तुमी खंयचेंय शिक्षण घेया किंतु खंयचे दुसरे शिक्षणा बद्दल अवहेळन मात्र करनाकाच. प्रति एक हक्का, प्रति एक शिक्षणाक तांगेलेची एक गौरव उरता. ते थोडे एक पंता कमी उरताले, थोडे चड उरताले, ते आमकां डिसायड करता म्हूण ना. किंतु प्रति एक शिक्षण खंयचे ना जे खंयचे दिवस उपयोगाक मात्र खंयचे तरी एक दिवस येता. तातूंत केन्नाही आमगेल्यान तूं शास्त्रांत तो हें करतना केलो पण तशी वाद जाता. शास्त्र बरें
ज्योतिष कसन रे तुमगेला म्हणून कोणकी अनेकलं सांगता ज्योतिष आहे तुमगेल ज्योतिष कितलं श्रेष्ठ तर्क काही नाही म्हणून अनेकल्याक सांगता तर्कशील व्यक्ती तुमगेल ज्योतिष शास्त्र कसं नाही तर्क पळय कशी वाद करेत म्हणून तो एक सांगता म्हणजे तांगेल हंतुची वाद जाता तागेले का ज्योतिष बरें हागेला का तर्क बरें हागेला का शास्त्र बरें अनेकल्याक व्याकरण बरें प्रति एक हक्का एक गौरव स्थान दिलेलं आसा देवान तातूंत आमी खंयचे दुसरं विद्येक आमी केन्नाही अगौरव करचेक जायना ताका आमी एक उदाहरण आमी प्रत्येकपंत सांगताची एक पंत अशीची दोणीर वताना न्हय तूं क्रॉस करताना दोणीर वता आशिल्ले 4 लोक आशिल्ले एक दोणी हांकां दांटून व्हरचेक कोण एकलो आशिल्लो तो एकलो आशिल्लो तांतू तागेलें काम हांकां दांटूसून दिवचें एक हंतुल्यान आनीक कडेन दांटूसून दिवका ताण तो एकलो आशिल्लो नावीक आशिल्लो कडे बाकी 3 लोक आशिल्ले एक शास्त्र पंडित एक व्याकरण पंडित एक तर्क पंडित आनी एक ज्योतिष पंडित हे 4 लोक आनी तो नावीक मेळून घेवन 5 लोक आशिल्ले न्हंय दांटवत आसतना हे 4 लोकां मध्ये एक तांगेल एक मध्ये एक हरशीची वार्तालाप चाल जाले एकलो सांगचे लागलो शास्त्र शिकिल्लो व्यक्ती आमी मागेल शास्त्र न्ही पळय मस्त देवाल बद्दल हे ते उठू शिकचेक मेळटा अशी ज्योतिषांनी काही नाही तर्कांनी काही नाही म्हणून न्हू मागीर हांव शिकिल्ले बेस्ट म्हणून न्हू तो सांगचे चाल करता हें आयकल फुडें कोण तर्क शिकिल पळय ताका कोप येता तो सांगता तुमगेलें शास्त्र कसं न्ही तर्कशास्त्र श्रेष्ठ म्हणून न्हू तो चाल करता तर्कशास्त्रांत तूं वाद करीत कसन इत्थम आसा कसन करेक्ट आसा तें हांव सांगचें जाता म्हणून न्हू तो चाल करता कडे तर्कशास्त्रांत तशी सांगलो फुडें व्याकरणाचो चाल करता तुमगेलें तर्कशास्त्रान केन्ना व्याकरणबद्ध जावन न्हू संस्कृत उलोवप तशें जावका जाल्यार व्याकरण जावका नाजाल्यार एका 4 अर्थ जाता व्याकरणच श्रेष्ठ म्हणून न्हू तो सांगचें चाल करता कडेन री शास्त्र जालें तर्क जालें व्याकरण जालें कडेन री ज्योतिष वैके तो चाल केला तुमगेलें खंयचें न्ही हांव ज्योतिष सांगेता हांव मुखावेल भविश्य सांगेत ताजे किंता श्रेष्ठ आनी खंयचे उरतवे म्हणून न्हू आनी उट्ट लोकांक तांगेल मध्ये वाद चाल केले तो शास्त्र बर म्हणटा हो तर्क श्रेष्ठ म्हणटा आनीकलो व्याकरण श्रेष्ठ म्हणटा आनीकलो ज्योतिष श्रेष्ठ म्हणटा अशी वाद करत असताना कडे 4 लोकांक मेळून घेन ते नाविकाक विचारले तूं कसन शिकला म्हणून घेन तूं कसन शिकला म्हणून घेन विचारले तेन्ना ते नाविकान सांगलें हांव कसने शिकिल ना म्हाका तर्कही गोतना म्हाका शास्त्रय गोतना म्हाका व्याकरण वैके गोतना म्हाका ज्योतिष वैके गोतना म्हाका खाली नावीक हांग तुल्यान थंय दांटूच मात्र गोत बाकी कसने गोतना म्हणून सांगले तेन्ना हांणी उट्ट लोकांक मेळून घेवन सांगलें तुगेलें अर्ध जीवन गेलें तुगेलें अर्ध जीवन व्यर्थ म्हणून घेवन त्या नाविकाक सांगलें थोडे दूर गेले नंतर ते दोणी न्हंयचे मध्य आसा न्हंयचे मध्य तो दोणी राबले होड वार येवचे चाल जाले दोणी वैरी सकल वैर तो गुजावचेक चाल केले आनी भिवचे लागले एकलो भिवचे लागला खंय मारे हाण बुड्डोन घालेर आमकां हात पळयले न्हय दोणी वैर तो गुजाता आसा हांकां भंय सूर जाले कडेरी होड म्हळ्यार एक नमन वातावरण वैपरीत्य चाल जालें म्हणून सांगचे ना क्लायमेटच चेंज जालें शांत आशिल्लें वातावरण आतां मस्त प्रकोपाक गेलें आतां दोणी मुखार वचचेक जायना मागशी वैके येवचेक जायना आनी स्थिर जावन घेवन राबताना वयर तो गुजायत आसा तेन्ना उठूची अशी जाता आशिल्ली पूण उट्ट लोक भयभीत जाले 4 पंडित भयभीत जाले नाविकान एक विचारलें तुमकां स्विमींग गोतस की कितें म्हणून घेन तुमकां स्विमींग करचें गोतस की कितें काय म्हळ्यार आतां हांव वांचूचेक जायना स्विमींग करता आसल्यार मात्र वांचूं येता म्हणून सांगलें तेन्ना तो नावीक सांगता तुमी स्विमींग शिकिल ना आतां तुमगेलें संपूर्ण जीवन व्यर्थ म्हणून सांगून तो मागेल अर्ध जीवन व्यर्थ जालें किंतु म्हाका स्विमींग येता हांव बुड्डून गेलो पोवन गेलो हांव त्या सायड वचयत तुमी इतलो पांडित शिकले न्ही स्विमींग वतना आतां कसन करता तुमी त्याची आमी सांगलें की एक शिक्षणाक ताजे एक गौरव आसा
केन्ना उपयोगाक येता केन्ना उपयोगाक येना हें आमकांही गोतना. आतां पळय तो पंडीत शास्त्र शिकेल आसा, व्याकरण शिकेल आसा, ज्योतीश शिकेल आसा, उठू शिकेल आसा वय, किंतु आज ताका स्विमींग करच्याक गोतना. जर स्विमींग करच्याक येना इतलें शिक्षण घेवन तागेलें मरण जालें रे, इतलें शिकेल कसन जालें तर. सो प्रति एक शिक्षणाक ताजे एक गौरव उरता. तेतकून आमी केन्ना सांगचें की मनुष्य कसनय शिक्षण घेवो, खंयचेंय शिक्षण घेतल्यार ताकाची एक गौरव उरता. केलो लोकांनी आमकांही सांगलें, आमी पुर्वाश्रमांत आसतना आमकांही स्वाम्यान हे प्रस्ताव दवरतना आमी पुर्वाश्रमांत आसतना कोणकी विचारलें इंजिनियरींग केल्ल्या तर कसन करचें. म्हळ्यार आमी इंजिनियरींग शिकत आशिल्ले, आतां वचून घेवन स्वाम जावचें न्ही वे. इंजिनियरींग खंय उपयोगाक येता, बट इंजिनियरींग केल्लें आमकां आज वयकेची उपयोगाक येता आसा. खंयचे ना खंयचे तरी एक जय गुरु महाराज की. सो शिक्षण केल्लें व्यर्थ म्हणून आमी सांगचें जायना. ते इंजिनियरींग केल्लें शिक्षण आज वयके खंयचे ना खंयचे तरी एक रुपान आमगेले सहकार करता आसा, आमकां उपयोगाक येता आसा. तेन्ना दिसता आशिल्लें मारे 10th केलें, सेकंड PUC केलें, CET एग्जाम बरयलें, गव्हर्मेंट कॉलेजान सीट घेतलें, आज उठून कोण घेवन 1 वर्ष शिक्षण घेतलें, आतां कसन वचून घेवन दंड धरचे बसले. सो मस्त लोकांना अशी हे विचार, किंतु आजी उत्तर दिवेत ते घेतील शिक्षण वयकेची आजी हे लौकीक जगत तांतू आमी फेस करता जाल्यार ते शिक्षण आमकां उपयोगाक आयलें. आनी आमी धैर्यान सांगेत की खंयचेही शिक्षण घेतिले केन्नाही व्यर्थ जायना. तिसरें कसन की म्हळ्यार आमगेलें एक नैतिकत उरता. मॉरल कसन मौलिक शिक्षण कसन आसा ते एक आमगेले जिवनांत उरता. प्रॉब्लम कसन जाता की म्हळ्यार एकलो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो, एकलो इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून घेवन लेका तागेलें कसन जालें की म्हळ्यार कॉलेजान तूं फस्ट येवच ताण आनी ईच सेमिस्टर प्रति वर्साक ताका गोल्ड मेडलिस्ट, इतलो गोल्ड मेडलिस्ट उठू जावन घे न्हू लास्ट जेलांत वचून बसलो. गोल्ड मेडलिस्ट फस्ट रँक घेतले, उठू भई लास्ट खंय गेलो जेलांत वचून बसलो. प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार कसन शिक्षण घेतलं पळय त्या शिक्षणा प्रमाणे ताणें नैतिकत ताणें दवरून घेतिल्ला. खंयची ताणें एक बिल्डींग बांदलें, खंयची ताणें एक बरें बिल्डींग बांदलें, सिवील इंजिनियर जाला, बरे ताका मार्क्स मेळ्ळे, बरे ताका गोल्ड मेडलिस्ट उठू मेळ्ळे, किंतु ताणें एक बिल्डींग बांदलें, ते बिल्डिंगान तूं खंयची ताणें व्यत्यास केले, व्यत्यास केल्या निमित्तान त्या बिल्डिंगाची कोलॅप्स जाली. सो त्या कोलॅप्स जाल्या नंतर पयलीं कोणा धरताची, इंजिनियरा धरताची. कसलेक पडलें, कित्याक तूं फ्लोर चडयल चड, कित्याक तुवें सिमेंट नाजाल्यार हे रेशियो कित्याक कमी केले, हे उठू पळयलें फुडें तुवें गोल्ड मेडल घेतल्यार वयकेची, फस्ट रँक घेतल्यार वयकेची, असल काम केल्यार लास्ट तुवें जेलांत तूं वचका. तातूंत तुमगेले एक नैतिकत ना जाल्यार वयकेची तुमी शिक्षण घेतिल वयकेची उपयोगाक येना. तातूंत तुमकां नैतिकता वयकेची तुमी दवर घेवका. कितलेंय शिक्षण घेया, MBA करा, PhD करा, कसनय करा, किंतु शिक्षणांत कसन दिलें ताजे विरुद्ध जावन घेवन तुमी करचे गेल्यार वयकेची तें शिक्षण तुमकां साथ दिना. तातूंत दुसरे शिक्षणाक गौरव करचे वयके शिका तुमी, त्या न्हयशीची नैतिकत वयकेची तुमी राखून घेवका. आनीक कसन की म्हळ्यार केलो पंता शिक्षण मस्त लोकांक दिसता हे शिक्षण कित्याक जावका, एक कसने तरी एक धंद करून घेना हे कर, ते धंद करका जाल्यार वयकेची तुका बुद्धी उरका, मार्केटिंग कशी करका, सेल्स कशी करका हे वयके ज्ञानोदय ना जाल्यार वयकेची कसने करून घेवन वयकेची प्रयोजन ना. एक पंता एक रायू आपणाले सिपाही वट्टू जावन घेवन तो एक रान्ना वता शिकारी करचेक, बेटे म्हणून घेवन सांगता पळय आमी, तो शिकारी करचेक गेलो उरता. शिकारी करत 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 भितर खंयकी रान्नांत तूं गेले नंतर सिपाही खंयकी एक कडेन गेले, हो राय खंयकीची एक कडेन गेले. आतां वायफाय ना, इंटरनेट ना, लोकेशन ना, काही ना, गवजी मारले काय कळना. आतां राय एक सायड, सिपाही आनी एक सायड. रायाक खंयच्या सायडा वचका ताका गोतना, एक सायड तान लागता आसा, एक सायड पोट्टा भुकी, एक सायड काळोख जाता आसा, एक सायड रानांत आसा. सो आतां असल परिस्थितींत कसन करचें म्हणून घेवन करत आसतना
खंचकी कसकी रीतीनं शोधत फिरत लास्ट एक 3 चौरडून ताका दिसले. ते 3 चौरडून दिसलो कुडून ताका एक संतोष जाला, मरे कोणकी एक जन तरी दिसले म्हणून. ते 3 चौडूंक आपेले की म्हाका कशी पोट्टा भूक लागले, ताण लागता असा, कसने तरी एक खावचेक मेळतवे म्हणून न्हू तान विचारले. ते 3 लोक ते दोस्त आशिल्ले, मित्र आशिल्ले. ते कडेरी तो इतले विचारतस म्हळ कितें री 3 चौडूं आपणाले घरा गेले आनी घरांत कसकसन आसा घेवन येवन ते राय दिले. एकल्यान कसकी एक आनी हाण दिले, आनीकल्यान उद्दां हाण दिले, आनीकल्यान कसकी एक गोडशें हाण दिले. उठू हाण घेनो राय दिवन घेनो राय उठूक खावन घेनो पोट भरले, मस्त संतोष जाले. असल एक पोटा भूकी ताण लागिलतना कोणेय तरी उद्दा दिलं म्हळ्यार ताका यद्राच मनुष्यानं केलेलो व्हड उपकार म्हणून घेनो तेन्नाच पळय तूं कसन सांगता तें दिता, असल तरेचे एक संदर्भ येता. तशीच राय अन्वय कसन केलें की म्हळ्यार हे 3 चौडूवान म्हाका खाण उद्दा आनी दिलें म्हळ्यार कितें री ते 3 चौडूवांक विचारताना प्रश्न विचारले. म्हळ्यार तागेले प्रज न्ही, तुमकां मुखारी कसन जावं का म्हणून घेन आश आसा ना तुमकां मागे कडचें ना, कसन जावं का म्हणून घेन सांगा, हांव उट्टू वेवस्था करता म्हणून घेन ते चौडूवांक आश्वासन दिता. तेन्ना 3 चौडूं आलोचन करून तांतू पयलेच चल्ल सांगता, म्हाका दिवसा 2 खाण पैकी जेवण करचेक जायना, तसले कडू बडतना सामका आमकां संपूर्ण जीवन पर्यंत उरचे तितले भांगर रुपये ना धन पयशे उठू दी म्हणून घेनू तो चल विचारता. तुका त्याची जाव का वे म्हणून विचारतना वय म्हाका त्याची जाव का, खावचेक आनी ना हंगा, मस्त गरीब आमी, सो म्हाका धन दी भांगर दी रुपये दी म्हणून घेनू सांगता. जायत तुका त्याचीच हांव दिता म्हणून सांगता. कडे दुसरे चल जा सांगता, आमगेले घर सान आसा, एक व्हड बंगलो आनी वच्चेक एक घोड्याचे टांग म्हणटा पळय ते एक दिल्यार बर जाता आशिल्लें म्हणून सांगता. आनी कसन जाव का, ना एक व्हड बंगलो जाव का आनी एक वच्चेक येवचेक टांग जाव का म्हणून सांगता. अडना जायत म्हणून ताका सांग. तिसरे चल्याक विचारता तुका कसन जाव का रे म्हणून. तेन्ना तो चल सांगता, म्हाका भांगर रुपये पयशेही नाका, म्हाका बंगलो वयके नाका, म्हाका खाली बरे एक शिक्षण मेळचे तशी जाव का, आनी शिक्षण जाले नंतर मागेले हे देशाचे राज्याचे म्हाका सेव कर का म्हळ्यार आश आसा म्हणून सांगता. तेन्ना रायू ते तिसरे व्यक्तीला उत्तर आयकून मस्त संतोष जाता, हाणें अशी सांगलें म्हणून घेवन. आनी ते तिसरे चल्लेले आशे प्रमाणे तागेलें उठू शिक्षण जावची तशी सर्व ही वेवस्था तो राय करूसून दिता. आनी इतले तागेले शिक्षण उठू जाले नंतर योग्य समय आयले नंतर ते विद्वान जाले तसल तो तिसरे चलो व्हड विद्वान जाता. व्हड म्हळ्यार व्हड पांडित्य तो स्विकार करून घेता. कडे तोची रायू तागेले राज्याचे मुख्यमंत्री जावन घेवन ताका नेमक करता तागेले आस्थानांत. ते आस्थानांतू ताका मुख्यमंत्री जावन घे नेमक केलतना कितलीकी वर्सां नंतर ताका तें स्थान मेळटा. तेन्ना राय सांगता, तुगेले बाकी 2 लोक खंय गेले ते, म्हाका वापस तुमकां 3 लोकांक मेळ का, तुगेले बाकी 2 फ्रेंड्साक आपयत वे जेवणाक आपय तांकां म्हणून सांगता. तातूंत ते मुख्यमंत्री कोण आसा तिसरेचो चेडो तेणें बाकी 2 दोस्तांक आपयले जेवणाक. तेन्ना रायू ते मुख्यमंत्रीले खांदेर हात घालून घेवन सांगता, म्हाका हागेल बद्दल म्हाका गोत आसा, तुमगेले 2 लोकांक कसन जालें म्हणून विचारता. तेन्ना भांगर रुपये ताका बंगलो हे उठू दिले न्ही, ताका कडेन विशय गोत ना. हे व्यक्तीला म्हाका गोत आसा, हो व्हड विद्वान जाला, मागेल्या आस्थानांत तूं आतां मुख्यमंत्री जाला, तुमगेले 2 लोकांक कसन जालें, आमगेले 2 लोकांक तेन्ना कसन परिस्थिती आशिल्ली पळय त्याची परिस्थिती आसता आसा म्हणून सांगता. कसन जालें, तुमी म्हाका भांगर दिले, रुपये दिले, पयशे दिले, किंतु हांवें आळशी जालो आनी ते पयशे हांव खंय घाल्ले आनी कोणकी एकलो चोर येवन घेवन उरील पयशे ताण घेवन गेलो. आतां मागे लेगी काही ना, वापस स्टार्टींग कशें आशिल्लें पळय त्याची परिस्थिती म्हाका म्हणून सांगलें.
दुसऱ्याला तुगेल कसन जाल्या म्हळ्या तुम्ही बंगल दिले वही टांग दिले वही बट देन घोड उरका न्ही थोडे वर्षान घोड गेलो आणि तुम्ही कसन बंगल केलं पळय एक होड उवार आयलो आणि त्या उवाऱ्यान मागेल उठू बंगल ते उठू नाश जाले आणि मागेले पैसे ना आता बंगल वैके ना मागेले टांग वैके ना म्हणून सांगले त्यांना राय सांगलो जर तू त्यांना विद्य घेतील आशिल्ले असलेरी शिक्षण घेतील आशिल्ले असलेरी तुमगेल बंगल गेले असल्यार वैकेची त्या शिक्षणानं आणि एक 10 बंगल तुम्ही करचे जाता आशिल्ले तेन्ना तू शिक्षण घेतील ना तू खाली पैसे जावका म्हळे बंगल जावका म्हळे खंचकी एक होड पावस आयलो होड उवार आयले बंगल वैके गेले कोणकी आयलो चोरी केले पैसे वैके गेले किंतु ते मुख्यमंत्री जाले तसल व्यक्तीनं थान खाली शिक्षण घेतले आणि रायाल आस्थानान तो आजी मुख्यमंत्री जावन घेवन बशिल आसा तो मुख्यमंत्री खंय जावका थंय जाग वैके घेवेत खंय जावका थंय घर वैके बावेंत कितले जावका तितले पैसे वैके ताणी घेवेत खंयचे निमित्तान जाले खाली शिक्षण आशिल निमित्तानं आज इतलं उठूची स्थानमान मेळता आसा आज वैकेची आमके एक आमगेले समाजांतू आमगेले समाजा म्हणणी मस्त लोकांक एक असल एक संदर्भ येता एक चेल्ली ती लग्न जाता लग्न जाल्ले थोडे दिवसान बामून सरता आणि ते बामून गेलेला कारण कोण की म्हळ्यार हिची सून म्हणगे न्हू उठू लोकांक आपवाद घरच्या लोकांन वैकेची तिका निराकार केले तुगेल निमित्तान आमकां असल वायट नांव आयलें जावं गेलें म्हणून सांगताच त्या दिकान तू भितर आयले निमित्तान मागेलो पूत तागेले असल जाल्या परिस्थिती म्हणून असल एक संदर्भ आयले ती एक चेल्ली एक सायड घरांत वैकेची अशी जाल्या मावा घर अशी आसा ते चेल्लीन कसन करचें आता बट ती चेल्लीन ती लग्न जावन असल ट्रॅजेडी आयल्यार वैकेची तिणें MBA BCom आनी उठू शिक्षण घेवन ती घरांत थंय आशिल्ली अशें न्ही जाल्या नंतर तिणें स्वताची ती गेले पांयारी तीन घेतील तसल शिक्षणाचेरी तिने एक बिझनेस स्टार्ट केले आणि आज त्या बिझनेसाच्या बलाचेरी ती खंयची व्हड व्यक्ती जावन घेवन आज ती स्थानमान गौरवान समाजांत आसा म्हळ्यार हाका एक कारण कसन की म्हळ्यार तीन घेतील तसल ते शिक्षणा निमित्तान जर तिने MBA वैके केलें ना BCom वैके केलें ना कसनय शिक्षण ना जालें असल्यार तिगेल परिस्थिती कसन जाता आशिल्ली म्हणून तुम्ही आलोचन करा एक सायड तांणी वैके स्विकारतानाची एक सायड आनीक लोक वैके स्विकारतानाची आज ही कितें स्विकारता आसा कितें की म्हण आज ती व्हड बिझनेसमॅन वुमन जाल्लो आसा आज व्हड नांव घेतिल्लो आसा आज ते उठू व्हड नांव घेताना कारण कसं ते शिक्षण मात्र बामूण नात माव माईन वैके हें केलें ना आवस बापसून वैके हें केलें ना खाली ती चेल्ली ना आज वयर येवचें कारण कसं की म्हळ्यार तिगेल शिक्षणा निमित्तान मात्र त्या निमित्तान आमी सांगचें की एक शिक्षण खंयचे जाल्यार खंयचे अशी न्हय की तुम्ही ह्याची शिक्षण घेऊ का उठू लोक आता PhD कर का उठू लोकांनी MBA कर का उठू लोकांनी CA कर का अशी आमी सांगनाच तुमकां खंयचे शिक्षण जावं का तुम्ही शिक्षण घेवचें कडना किंतु बाकी शिक्षणाक तुम्ही गौरव दिव का नैतिकते रूपान तुम्ही मुखार सुका तेन्ना मात्र तुमगेल जिवनान तुम्ही यश घेवचें जाता त्या न्हयशीची आयच्या दिवसाक आमगेले GSB समाज हितरक्षणा वेदिके 10 वर्ष पयले आरंभ जाल तसल हे एक संस्था हांगेले एक आमी विचारले तुमगेल कशी चलता तुमगेल कसन हे कितें म्हणून तांगेले एक बाकी लोकांक तू कशी की म्हळ्यार की स्टार्ट करचे स्टार्ट केले कुडेन फंड्स येता फंड्स आयले कुडेन आतां 1 कोटी भरायले 50 लाख आमी मुकाविलाक कॉर्पस करून घेवन दवरताचे नेक्स्ट इयर आनीक वच्चे आनी थोडे येता आनीक वापस करून घेवचे आनीक तिसरे वर्स वच्चे आनीक घेवचे आनीक एक सायड स्टोर करत वाडत वच्चे आनीक सायड थोडे थोडे मात्र दिवचे हांगेल कशें की म्हळ्यार कितले येता तितले दिवचे 1 कोटी आयले 1 कोटी दिले न्ही आमी सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार केन्ना तांगेले आमी विचारतना कसन हे तुमगेली स्ट्रॅटेजी कशी कितें म्हणून विचारतना तांणी सांगलें आमी फंड्स कॉर्पस फंड करत गेले म्हळ्यार कडेन लढाय चाल जाता हांव अध्यक्ष जाता तूं अध्यक्ष जाता हो हे जाता ते जाता पयशे आयले
पैसे गेले म्हळ्यार त्यानं कोणेही जबाबदारी घेवच्या वतना. ताणें हाडका ताणें दिवका. जर आमी हाडचे, आमी स्टोर करून दवरचे, कॉर्पस फंड करचे, कडे उट्टू लोक येताचे, हांव आतां हें करता, हांव इतलो व्हड कार्यक्रम करता, आनीक हांव कार्यक्रम करता, कित्याक म्हळ्यार फंड्स आसा, विचार का म्हूण ना आतां कोणा लेगीत. थंय ऑलरेडी फंड्स आसा, थंय तुवें घेवचे, खर्च करचे. किंतु हांगेले कशें की म्हळ्यार एक सायड आयले आनी तितलेची वापस दिले, आनी ना आनी कोण येता पळय ताणें वापस वचून विचार का विना हा पयलें आशिल्लें कसं हें करता. तज्जेन कसन जाता की म्हळ्यार खंयचेय रितीर वैक्याची मनस्ताप की नाजाल्यार हांव करता तें करता म्हळ्यार खंयचेही उरना. येता खर्च जाता आनी वापस तुजें तुवें घे, जबाबदारी घे, वच, तांगेले विचार संग्रह कर, लोकांक हें कर आनी वापस दी. तितलें धैर्यस्व तुगेलें की तेन्ना मात्र तो येता. अडना म्हाका तें मना आसा, हांव 4 जाणां लेगीत वता. आमकां एक पंता आमगेले येल्लापूरचे अध्यक्ष आशिल्ले तांणी तागेले पुताक आमगेले एक मठ जावचें आशिल्लें. मठ जाताना एक कडेन वंतीगे घेवचे कितें हांवसून सांगलें वच रे, आमगेले मठ जावचें आसा, वच, 4 लोकांक विचार आनी हें कर. तांगेले पैकी आशिल्लें एक मुश्टी तांगेलीची, एक मुश्टी तांगेलीची, बट आमी केल्या म्हणून जावचें नाका, उठू समाजान मेळून घेवन केल्या म्हणून घेवन जावं का हें मठ म्हळ्यार कितें वचून घेवन तांगे ॲपील दिवन घेवन उठू हें कर म्हणटना तेन्ना तो सांगता ना 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 हांव वतना, हांव विचारना, आमगेले कसन आसा आमी दिव्या, हांव लोकांक वतना अशी आनी तशी म्हणटना हांव सू सांगता तूं जर 4 लोकांक विचार नायल्यार तुगेले 4 पयशे वाडत विना हा तुगेले कसनय कमी जायना हें एक लक्षांत दवर घ्या म्हणून घेवन हांवसून हें उत्तर सांगिल्लें नंतर हांवसून हें उत्तर सांगलें तुगेले कितें विचार नाका, स्वाम्या कितें देवा कितें विचारले री तेन्ना तुगेले 4 पयशे वाडत विना हा तुगेले 4 पयशे कमी जायना हें एक लक्षांत दवर म्हणले नंतर तो चल्लो. ताणें वंतीगे हें करून घेवन लास्ट येल्लापुरांत तांणी व्हड मठ बांदून घेवन दिलें. जाग वयके 1 एकर जाग वयके तांणी दान करून घेवन दिलें. सो अशी केलो पंता देवा कितें हें न्ही केलें तेन्नाच पळय तेन्ना केन्नाहीची देव आमकां अहित करून घेवन दिना म्हळ्यार कितें हें एक उदाहरण आमी सांगून दिलें. तशीच GSB समाज हितरक्षणा वेदिके ताणें एक परोपकाराचें काम करता आसाच. एक संस्कृत श्लोक आसा पिबंती नद्यः स्वयमेव नांभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. पिबंती नद्यः स्वयमेव नांभः न्हंय इतलो उद्दा उट्टू लोकांक दिता आसा किंतु केन्नाही स्वताच कितें उद्दा पिलवे न्हंय उट्टू लोकांक उद्दा दिता आसा घे तुमी घेया थंय घेया पायपलायन हाडले आनीक केले नाका आशिल्लें तुमी केले किंतु स्वयं ताजी कितें केन्ना तरी उद्दा पिलवे न्हंय ना केन्नाहीची आपणेल कितें उद्दा मात्र पिलना. तेची पिबंती नद्यः स्वयमेव नांभः केन्नाही उद्दा आपणेल कितें न्हंय ना केन्नाही पिळील ना. स्वयं न खादंती फलानी वृक्षाः वृक्षारी जालील तसल इतलं फल आसा खाल्लील कोणें वृक्षान खंयच्या वृक्षान फल दिलें त्याची वृक्षान केन्नाहीची फल खालना. कोण खालें फल एक आमी खालें एक सकल पळय एक जीव जंतू प्राणी पशु पक्षी तांणी खाल्ले विना हा केन्नाही हांवें केलें हें फल आतां हांवची खाता म्हणून केन्ना वृक्षान सांगलें वे केन्नाही सांगिल्लें. उट्टू लोकांक दुसऱ्यान खाल्ले विना हा केन्नाही कोण केलें पळय ताण मात्र खाल्लें ना. न्हंयचें उद्दा स्वता न्हंयन केन्नाही पिलना. वृक्षान दिलील तसल फल वृक्षान एक वेके हांव एक टेस्ट करता हांव सृश्टी केलें तसलें फल बरें आस की ना एक टेस्ट करता म्हणून घे सॅम्पल वयके ना. उट्टू आमी खायत बसले. नादंती सस्यम खलु वारिवाहाः खंयचे मोड्डान खंयचे मोड जावन घेवन त्या मोडांतुल्यान उदक पडलें त्या उदका हाजेन अनेक सस्य वैरी चिगुरले नाजाल्यार भात हे ते उट्टू जाले केन्नाय मोडान सांगलें मागेल उदकान हे सस्य जाल्लें आसा ताजें उट्टूच फल म्हाका दिवका म्हणून केन्ना तरी मोडान सांगलें उदक दिलें हांवें ताजे निमित्तान तुमगेले उट्टूची सस्य जाल्लें आसा
ताज उठूची माक जाव का म्हणून केन्ना सांगलं केन्नाही सांगिल ना उद्दा दिल ताणे सस्य जाल्या भूमीचेरी खाली लुटो आम्ही किंतु मोडान मात्र केन्नाही लॅक विचारला उद्दा दिल हा मैं सस्य मागेल निमित्तान जाल्या माक दिया म्हणून केन्नाही सांगिल परोपकाराय सताम विभूतय सज्जन लोकाले पैश कसं नसा असलेची स्कॉलरशिप दान कर्माक वापरून घेऊ का म्हणून घेणू शास्त्रकारान सांगितलं असा आणि त्याची कामं GSB समाज हितरक्षणा वेदिकेनं आईची दिवसाक त्यांनी करतासाची त्यांनी 4 जणाकडच्यानं कसन एक धनसंग्रह जाले ते तांगेल कितीर वापरतासावे तांगेल कितीर वापरतासाना हे समाजाकच वापस दिवन गेनू कोण गरीब असाची कोणाक योग्य शिक्षण जाव का तांक कोण कोणाक हे आवश्यकता असा तांक पावच तशीची त्यांनी हे काम करता पैसे दिले तुम्ही पैसे घेताल आणि कोणकीची आणि खाली तुमके एक वाट दाखवून दिता असा असल एक गरीब व्यक्ती असा तुमगेल पैसे त्या व्यक्तीक पावेलेरी ताक एक बर जाता म्हणून घेणू त्यांनी एक वाट त्यांनी दाखवून दिता असा म्हणजे एक दीपस्तंभ म्हळेरी ह्या संदर्भारी चूक जायना तसले दीपस्तंभ रूपारी आमगेले GSB समाज हितरक्षणा वेदिके आईच्या दिवसाक असले होड कार्यक्रम त्यांनी गांतून घेतले आणि खाली थंयतुल्यान हाणू तुमकां पैसे दितानाच आमगेल्यांत कशें की म्हळ्यार केलो विशयू त्याचीच वस्तू विंगड रितीन दिल म्हळ्यार ताजे अर्थ विंगड जाता देवाक दवरताना आमी एप्पल दवरताची म्हणून सांगताच नैवेद्याक वचून गेनू एप्पल दवरले फ्रुट्स दवरले आणि कसकी खिचडी दवरले सपाद दवरले देवा नैवेद्य करून घेन आयले नंतर एप्पल दी रे म्हणून सांगनाच प्रसाद दी रे म्हणून सांगताच सेम वस्तू भितर दवरताना एप्पल आशिल्ले देवाक समर्पण करून भायर आयले नंतर ते कसं जालें प्रसाद म्हणून जालें एक प्रसाद दी रे देवाल प्रसाद दी रे देवा माळील फूल दी रे म्हणून सांगताच तशीची तुम्हीची धनसंग्रह दिले आणि त्या धनसंग्रह केलेली तसले आईची कसन एक पैसे असा आज ते योग्य ना जाल्यार कोणा आवश्यकता असा तांक ते पावतासाच किंतु कसन जाले की म्हळ्यार मध्य आम्ही येऊन घेवन बसलेच आता तुम्ही दिले पैसे स्वामेल हस्तेन तांक वता आशिल्ले निमित्तान अनुग्रह प्रसाद तांकां मिळताच विना खाली पैसे तांकां मिळताना जर स्वाम नाशिल्ले थंय तुल्यान आयले वापस तांकां गेले पैसे टू पैसे कॅश टू कॅश ना चेक टू चेक अशी जाता आशिल्लें किंतु आजी तुम्ही दिल तसल पैसे स्वामेल हस्तेन येऊन गेलो स्वामेल हस्ते नंतर तांकां गेले नंतर तुम्ही कसं म्हणून सांगताच स्वामेल प्रसाद त्या चौडवांक मिळे आणि मुकाविल दिवसांतू त्या चौडवाल बर जाव का म्हळ कितेरी आयच्या दिवसाक आमी हांगायले ना जाल्यार मंगळूर तेल्यान हांग येवन वापस हांग तुल्यान आमकां मंगळूर वच का किंतु एक हांतू उद्देश कसन की म्हळ्यार त्या चौडवांक प्रसाद घेतील निमित्तान रामदेव वीर विठ्ठलाल आशीर्वाद मिळत निवे त्याचीची एक होड समाधान आमकां आणि तांत कसं ना जाल्यार 4 तास इतलें प्रयाण करून वापस 4 तास थंय वच का तदनंतर आनीक कार्यक्रम आसा फायच्या दिवसाक आनीक क्रम आसा बट फाल्यां थंय गेले निमित्तान फाल्यां वापस मंगळूर गेले नतना आमी न्हिदेलतना आमकां एक संतोष जाता शिवमोगांत खंयचे चौडवान प्रसाद घेतले तांकां रामदेव ना आमगेले परंपरे स्वामेले तांकां आशीर्वाद मेळून फाल्यां एक बरे नागरीक जाले आमगेले राज्याक आमगेल्या गांवांक आमगेल्या देशाक एक नांव आयलें म्हळ्यार फाल्यां कोणें तरी एक चेडूं स्वाम्यान 10 वर्सां पयले ताका शिवमोगांतू GSB समाज हितरक्षणा वेदिकेचे कार्यक्रमांतू अनुग्रह प्रसाद दिले आज त्याची चेडूं आमगेल्या देशाचें नांव अभिमानान ताणें वयर केलें म्हळ्यार ताजे किंता व्हड जय गुरु महाराज संतोष आमकां ही ना तशीच हांगा संस्थेन इतलो परिश्रम केले तांकां वैकेच हाजे किंता व्हड संतोष आनी खंयचेही ना म्हणून आमी लेखताची किंतु आयच्या दिवसाक GSB समाज हितरक्षणा वेदिके हांणी हृदपूर्वक जावन गेनू प्रितीपूर्वक जावन गेनू ना हे कार्यक्रम गांतून गेनू यशस्वी रितीरी तांणी हे कार्यक्रम केलेल बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची तेन्हेशीची खाली स्कॉलरशिपाचे कार्यक्रम न्ही आमकां अत्यंत प्रित्यास्पद जावन गेले आशिल्ले तसले रामतारक जप मंत्राचे अभियानाचे 5.5 लाख जप आयच्या दिवसाक हांगा घडील आसा सो
आईलाक मोस जालना आमकां सो जप तरी हांगा येवन गेलो म्हळ्यार आतां खंयी गेले रे स्वामी येता आसा थंय एक जप आतां आमी अजय कारू वच आसा थंय वैकेची कारकळान तांणी जप दवरून घेतिल्लो आसा स्वामी येता आसा म्हणून गेलो सो प्रत्येक कडेन एक राममय वातावरण निर्माण जाल्लें आसा सो असले एक राममय वातावरण संपूर्ण जगतान जावं तशी देव अनुग्रह करता आनी आमगेले चेडूं मुखावेल दिवसान तूं हे कसन एक तुमकां स्कॉलरशीप मेळटा ते तुमगेले आवश्यक आशिल्ले तसले शिक्षणाकची तुमी वापर घेवं तशी जावका ते न्हयशीची तुमगेले कसन एक्सेस उरले तुम्ही ते काण घेऊन मुखावेल दिवसांत आनी खंयचे तरी शिक्षणाकची तुम्ही वापर घेवं तशी जावका खंयचे दुसरे कार्याक तुम्ही वापर घेनाशी हे तुम्ही सर्व लोकांना हांचे बद्दल लक्ष घेवका कित्याक की म्हळ्यार मस्त लोकांना हांव तूं परिश्रम घेवन तांणी मस्तीतले प्रयत्न करून घेवन चेडूं बरें जावका म्हळ्यार कितें री हे तांणी दान केल्लें आसा ते दान केल्ले तसले कसन धन आसा बरे रितीन विनियोग जावं तशीची चेडूं वैकेची काळजी घेवका तिसरेच आनी अत्यंत म्हत्वाचे कसन की म्हळ्यार केन्नाही उपकाराचे स्मरण मात्र केन्नाही दवरून घेवका आज हे वेदिकेचेरी स्वामील उपस्थितीचेरी तुमकां आज अनुग्रह प्रसाद मेळ्ळे ते एक प्रसादा निमित्तान हांव शिक्षण घेतलें फाल्यां हांव बरें जाले नंतर तशीच हांवें खंयचेय तरी स्वामी आपूसून गेलो हांव कसन पयशे जोडले ताजेन हांव आनीक 4 लोकांक बरें करता म्हणलें एक मनान तुमी वैके दवरून घेवका आज हे सभेन तूं आज हांव थंय बशिल्लो आसा आज हांव घेता आसा फाल्याक हांव दिवची तशी जावका म्हणलें संकल्प इन्स्पिरेशन तुमकां करूका आज हांव हे खुर्चीर बशिल्लो आसा फाल्यां एक दिवस म्हाका मेळका की हांव वैके स्टेजार बसून गेलो 4 लोकांक तांकां एक अवकाश की नाजाल्यार तांकां उपकार करता आसले अवकाश म्हाकाही मेळका म्हणलें मनांत दवरून घेवन तुमगे जिवनाचे हेज्जे तुमी घालचे तशी तुमी प्रयत्नशील जावका केन्नाही पळया केन्ना केन्ना माती तुम्ही कितले खनन केल्यार वैकेची 10 वर्षां आयले नंतर वापस ते भरता तुम्ही भर का म्हणना आपोआपीची ते भरून घेवन वता म्हळ्यार केन्नाही मातीक वैके गोत आसा की हांव घेतले नंतर वापस हांव ते भर का म्हणून तशीच तुमकां वैके मनांत उरका आज हांव हांगा तुल्यान सहाय्य घेतलें मुखावेल एक दिवसांत वापस एक हांव तरी दिवं का ना हे संस्थेक तरी हांव दिवन गेलो तांगे कडच्यान तरी हांव करूं सुका म्हणलें एक तुमगेले मनोदय उरका म्हणलें संदर्भाक कितें रे आयच्या दिसाक आमी सांगलें अंतू आयच्या दिसाक तुमी सर्व जन हांगा घेवन गेलो स्वाम्याक स्वागत केलें तशीच प्रितीपूर्वक जावन गेलो आयच्या दिसाक सर्व लोक अनुग्रह प्रसाद हांगा स्विकारतात की चेडूंक मुखावेल दिवसांत तूं तांणी घेवं तसले लौकीक शिक्षणांत तूं बऱ्यापण घडका तशीच आयच्या दिसाक अनेक गांवचे समाज बांधवांक आयिल्ले आसाची तांगेल्या गांवांत तूं नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरका ते नैशीची समाज बांधव आयिल्ले आसाची तशीच आमगेले GSB समाज हितरक्षणा वेदिके त्या वेदिकेचे सर्वही आमगेले आढळीत मंडळीचे सर्वही सदस्यांकही देवाल अनुग्रह प्राप्त जावका आणि मुखावेल दिवसांत तूं हाजे किंताची विशेष रितीरी तांणी कार्यक्रम करता आसले अवकाशू देव तांकां अनुग्रह करो हे संदर्भारी रामदेव वीर विठ्ठलाल एक प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या आमी मंगल गडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु। आदेश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की। आता सुरेख प्रतिभा पुरस्कार गुरुवर्याला हातानं फलमंत्राक्षत घेवच्याक आमी हांगा नांव वाजून सांगताची ताजे प्रकार 41 जनाक SSLC PUC डिग्री इंतू रँक होल्डर्स आणि CA कंप्लीट केलेल्यांक आणि PhD कंप्लीट केलेल्यांक आता प्रतिभा पुरस्कार जाता ताजे नंतर आमी विद्या पोषक निधी विद्यार्थी वेतना कोण कोण घेवच्या आसाची तांणी सलान येवन स्वाम्या लागी गुरुवर्या लागी आशीर्वाद पूर्वक तांकां फलमंत्राक्षत आमी दिताचे। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ
ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ GSP ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪೂರ್ವಕ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೈದೋರ್ನು ವೇದಿಕೇರಿ ತೆಕಡೆನೆ ಹೆಕಡೆ ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ತೆಕಡ್ ಸೈಡ್ ಅಶಿಲ್ ಪೂರ ಜನ ನೆಕ್ಪಡಿ सकलोचुक कसला मळरे हंगा प्रतिभा पुरस्कार ಚೆಲ್ಡುವಾನ ವೈರೇವನು ಫಲಮಂತ್ರಕ್ಷತ್ ಗೆವಚಾಕ ಅನುಕೂಲ ದತ್ತ ದೈದೋರ್ನು ಕೊನೆ ವೈರಶನಜ ಕೊನೆ ವೈರಶನಜ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಚೆಲ್ಡುವಾಂಕ ವಿದ್ಯಾ ಪೋಷಕ ನಿಧಿ ಫಲಮಂತ್ರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗಿರಿ ಸಕ್ಕಡ ಸಮಾಜಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕ ಆಪೋನು ಹಂಗ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದತ್ತ ದೈದೋರ್ನು सकडाने सहकार देऊ का म्हणून विनंती करत असायची. दैदोरनो त्याकडे हेकडे वेदिकेचे दोन्ही तर्फे नसूचे समाज बांधव पूरा एकपटी सकल वचून रबो का आता मी प्रतिभा पुरस्कार घेऊत तसल्या चेडवाल्या विवरत दिताची आता सुरेख CA गोपाल कृष्ण भट माम कंचे चेडवानं शैक्षणिक कसकसन साधन केला ताजी विवरत गोपाल कृष्ण भट माम दिताची चेडू एकपटी 41 चेडवाने एकपटी उठान रबो का कोणाक प्रतिभा पुरस्कार असं तानी पूरा एकपटी उठान रबो का 41 जन SLC PUC रँक होल्डर्स CA PhD केला ದೈದೋರ್ एकपटी उठान रबो का तानी पूरा सलान ह्या साइड येऊ का 41 जनाने वगी नाव मागीर आपयताची एकपटी 41 जन ह्या साइड येऊ का 41 जन सुरेख उत्तर कन्नडात यायची. एक मिनिट शिवमೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆತ ನಿಭಾಯಿಸಾयची उत्तर ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ यायची. ಕಾರವಾರ ಅದಕ್ಕೂ ಭಟ್ಕಳತೆ येवची ಕಾರವಾರ ಅದಕ್ಕೂ ಭಟ್ಕಳತೆ ಸುರೇ यायची. ತಜ್ಜಿ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೆಕಡ್ಚೆ ಸುರೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ सुरे शिरसी दूर वतले शिरसी भटकळ आणि कारवार कुमटा तसलपुरा ठीक आहे वैर्याचे हंगे आता CA गोपाल कृष्ण भट माम तांगेले नाव आणि खंयचे शैक्षणिक साधन केला म्हणून विवर दिता. प्रतिपंत हा तुम्ही चेडवाल नाव सांगताना त्यांनी स्वामीला घेतना तुम्ही एक चप्पाळ मारका अजकीन चेडदावनु सक्कड भाಳ सौवीर विवरदावनु स्वाम्यान सांगला कसकसन करका एक चेडवाला कसकसन कर्तव्य असं म्हणून तुम्ही सक्कड त्या पालन करका म्हणसाची तशीची मुखारी एक 10 वर्षंतू कसन हाजी कॉन्ट्रिब्यूशन हज 50% आज घेतील कोण असं 10 वर्षंतू त्यांनी 2035 ಅಂತೂ ಪೂರ್ತಿ हे चेडवाना मुखासून करका म्हणून आम्ही भारी एक विनंती केला त्या दत्ता म्हणून एक भारी आमका एक दृढ निश्चय निर्धार वर केला. तशी आता आपे तसं फर्स्ट महालक्ष्मी P प्रभू हानी SSLC तो 607 मार्क ಔಟ್ ಆಫ್ 625 स्वामेल मुखांतर अनुग्रह प्रसाद घेऊ का म्हणून लागतं. दिशा D शानबाग 625 ಅಂತೂ 618 मार्क घेतला सिद्धापूरची त्यांनी मुखार येऊ का म्हणून निमगी तसाची. दिशा D शानबाग नेक्स्ट दर्शन गोकुलदास हानी MSc घेतला 6 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट घेतला हानी तुम्ही सक्कड चप्पाळ मार्का म्हणून मुगेत सर. रश्मी रामदास प्रभु SSLC तो 607 out of 625 शिरसीची. अमृत गणेश पै आणि 600 अंतो 575 घेतला सेकंड PUC तो भटकळ स्टुडंट मुखार अकाउंट निमगीत असं काही हँडल आहे हे असं वृद्ध कौशिक रमेश प्रभु सेकंड PUC तो 575 out of 600 भटकळ स्टुडंट मुखार अकाउंट निमगीत असं. रामकृष्ण राजेश हानी 580 out of 600 कारवार स्टुडंट. पवित्रा अशोक कामत सेकंड PUC तो आणि 592 out of 600 घेऊन स्टेटाक 7th रँक घेतला सिद्धापूर स्टुडंट. विशाल सतीश कामत 585 out of 600 आणि KCET तो ती पवित्रा अशोक कामत
तिका GSB हितरक्षणा ವೇದಿಕೆ तिगेले संपूर्ण मेडिकल मेरिटार घेतिल निमित्त तिगेले सगळे फीस 1,54,321 GSB समाज हितरक्षणा ವೇದಿಕೆ प्रति वर्ष 3-4 वर्ष शिकता नाही तिगेल जबाबदारी GSB हितरक्षणा ವೇದಿಕೆ घेते सर. पवित्र अशोक कामत ओके. नेक्स्ट महालक्ष्मी कामत. अनेक अशोक सिंगनकुळी तवय तशींची ताकाई GSB सॉरी रामकृष्ण सिंगनकुळी तो कारवारा भितरी शिकता असा तागेले मेरिटार MBBS मेळेल निमित्त तागेल संपूर्ण फीस GSB हितरक्षणा ವೇದಿಕೆ 4 वर्षाक आम्ही भरताची म्हणून सांगता असा तुमच्या लागे. नेक्स्ट विशाल सतीश कामत 585 आउट ऑफ 600 सेकंड PUC ಅಂತ ಸ್ಕೋರ್ केला. तुमगे गट्टी चप्पल मेळका म्हणून मुगितस. महालक्ष्मी कामत फर्स्ट इयर BCom अंतु फर्स्ट प्लेस इन कर्नाटक यूनिवर्सिटी. तिने स्कूटर तयद्रा स दैदोर तयिंदा कोन काडका KA14E V8490 स्कूटर KA14E I5311 KA14H 6487 या 3 नंबराचे स्कूटर दैदोर तयिंदा कोन काडका आता ब्लॉक दल्ला. आता स्टुडंट येतात तांगेला आनम असलं तांगेला ओटू येवेत आणि वर्णा कामत आणि PhD होल्डर फ्रॉम होसनगरा. तुम्ही गट्टी चप्पळे मार्का. सन ऑफ प्रकाश आणि गीता कामत तांगेला आनम आयल तांगेला ओटू येवेत. वर्णा कामत आणि मुखार येवका मुंडी मुंगेत सच. नेक्स्ट सुप्रिया शानबग who scored 587 out of 600 97.83% केला. हन्नीवरे तुम्ही आनम ओटू येवका मुंडी मुंगेत सच. प्रतिभा पुरस्कार शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट सक्कड मुखारेज. नेक्स्ट प्रथम एन बघता 605 आउट ऑफ 625 स्कोर केला SSLC तो आणि सागर स्टुडंट तांगेला आनम ओटू येवका मुंडी मुंगेत सच. श्री गौरी जे कामत सागर मुखार येवका मुंडी मुंगेत सची आणि 606 आउट ऑफ 625. पायल V महाले 613 आउट ऑफ 625 सागर स्टूडेंट. नेक्स्ट कार्तिक कामत SSLC स्कोर केला. नेक्स्ट प्रतिभा P हेगडे आणि BBA अंतू 80.94 कोरनो तांगेला यूनिवर्सिटी अंतू सेकंड रँक केला. प्रतिभा P हेगडे. अमृता P नायक सेकंड PUC इंटू 575 आउट ऑफ 600 95.83% शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट अंकिता B नायक आणि MSc इंटू फर्स्ट रँक गोल्ड मेडल इन MSc मायक्रोबायोलॉजी शिवमोगा तुलन केला. त्यांनी मुखार येवका मुंडी मुंगेत सच. श्रीनिवास पै स्पोर्ट्स अंतु आणि secured silver medals in state level, also secured second in sub junior powerlifting in Shimoga आणि दैवारनो तांगेला आनमोट येवका निमगे तसची. श्रीनिवास पै सुदीप्ती पै सेकंड PUC इंटू 585 आउट ऑफ 600 कोरनो 97.5% केला. तीर्थळी चली. नेक्स्ट शरत S हन्नीवरे स्पोर्ट्स अंतु कर्नाटक रिप्रेझेंट केला. अन्यवरे अंग स्टेज येऊन घेवका म्हणून निमगे तसची. तीर्थळीचे शरत S. रिद्धी शणै सेकंड PUC इंटू 585 आउट ऑफ 600 स्कोर केला. तीर्थळीच्यांनी अन्यवरे येऊन स्वामीला अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून निमगे तसची. व्यंकटेश प्रभू आणि शिवमोगाचे चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंप्लीट जाली. तुमगेले गट्टी चप्पल जावका म्हणून निमगे तसची. व्यंकटेश प्रभू.
डॉक्टर कीर्ती प्रभू आणि PhD इन केमिस्ट्री आणि डॉक्टर प्रीती प्रभू येवका मुंडी मुंगे तसची सुरक्षा नायक आणि एमटेक अंतू 9th रँक होल्डर आणि येवनो अनुग्रह प्रसाद घेवका मुंडी मुंगे तसची आणि प्रतिभा पुरस्कार तुम्ही सांगून तुम्ही रिजिस्टर करी जर कोणी असला री त्यांनी ಒಗ್ಗಿ येऊन घेवका मुंडी मुंगे तसची ಹಂಗ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ नयना वी कामत 582 स्कोर केला ಹೊಸನಗರची नंबर नक्की नका आपल्याला माते याची ओके 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 आपल्याला पडा आपल्याला हां आपल्याला ना ओके 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 कोण आपल्याला त्यांनी मात्र आणि कोणे असल्यार त्यांनी कಡೆ यायची ಒಟ್ಟು ರಶ್ ದತ್ತಂಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಸ್ विशेष ಅವನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶನಿ बेळवाई अक्क GSB समाज हितरक्षणा वेदिके तक एक ॲनिमेशन रिलेटेड तो कोर्स करता असा BSc तक्क लॅपटॉप 76,900 रुपयाचे लॅपटॉप आमगेले JSB समाजाचे पोषक जावन आशिल्ले श्रीयुत पुरंदर उपेंद्र कामत आणि जयराम शेणे हांनी फ्रेंड्स ಒಟ್ಟು ಕೂಡೋನು ताची संपूर्ण वेच तांणी बरी केला तांकां लॅपटॉप स्वाम्याला ताना आमी पावयता आसाची श्री रामदेव वीरविठ्ठल उडगास करता हांगा उपस्थित आशिल्ले पूज्य गुरुवर्य नमन कोरनु विद्यापोषक निधी 2024-25 शिवमोगा आणि उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्टाचे लिस्ट हांव वाजवायला हांव नंबर सांगता आनी तांगेलें नांव सांगता स्टुडंट्सान लायनार येवन हांगा रब्बून कंटिन्युअसली स्कॉलरशिप घेवन वचूका स्वामेलतांतू फर्स्ट नाव शरद सूरत देसाई शरद सूरत देसाई फर्स्ट नाव नंबर 1 नंबर 2 भूमिका वेंकटेश पै नंबर 3 विघ्नेश गोपाल कृष्ण कामत नंबर 4 रामनाथ श्रीनिवास हेगड़े नंबर 5 नंबर 5 श्रवण मारुति पै नंबर 6 अपूर्वा मारुति पै नंबर 7 अमूल्या शांताराम पै नंबर 9 कामाक्षी गणेश नायक नंबर कितला नंबर सर 9वा नंबर दक्कोनो 19 नंबर तारी ದೈಕೋ ನಂಗೆ ರಪ್ಕ ತುಮಕ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ 1 ರಿಂದ 19 ನಂಬರಾಚೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ರಪ್ಕ ಫಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 19 ನಂಬರಾಚೆ ಹಂಗೆ ಉಂಡ್ರಪ್ಪ ಚೇದ್ರಾಕ तशा प्यान्या त्यानंतर सुलभ आहे तुझा नंबर
फर्स्ट दुकान सांगतो जाऊ का हां हां जाईन मला त्याच्यावर स्टार्ट करायचं वापस एक वेळ फर्स्ट दुकान नाव सांगता फर्स्ट नंबर शरद सूरत देसाई सेकंड नंबर भूमिका वेंकटेश पै थर्ड नंबर विघ्नेश गोपाल कृष्ण कामत फोर्थ नंबर रामनाथ श्रीनिवास हेगड़े नंबर 6 अपूर्वा मारुति पै नंबर 7 अमूल्या शांताराम पै नंबर 9 कामाक्षी गणेश नायक नंबर 10 अंकिता अनिल नायक 11 दक्कोनु 25 ताई नेक्स्ट नंबर तुम ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಪ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ರಬೋಕಾ ಸುರ್ವೇಕಚಿ नंबर 11 अमोघ अनिल नायक नंबर 12 रचना किणी नंबर 13 रत्नाकर महले नंबर 14 स्फूर्ति गणपति शानबाग नंबर 16 नंदन विनायक जे महाले सेवेंटीन अक्षता रत्नाकर कामत 18 आदित्य नायक 19 नागश्री उल्लास कामत 20 संजीव उल्लास कामत 21 सूरज प्रभु 22 विघ्नेश पंडित 23 दीप्ति पै आता 24 दोन 40 ताई नेक्स्ट नंबर सांग लाईनार येऊन राबो का तुमगे नाव पहिले तशी येऊ का स्टेजार संजीव उल्लास कामत दीप्ति पै 24 राघवेंद्र रामनाथ पै 26 ईशांत उदय शानबाग 27 आराध्या ए प्रभु 29 शानिका सुधीर प्रभु 30 प्रथम प्रफुल्ल करोर नाव कसं आहे नेक्स्ट 32 योगिता शशिकांत मलगी 33 पवित्रा अशोक कामत 34 संदेश किरण प्रभु 35 आदित्य गणपति नायक 36 प्रतीक्षा विनायक प्रभु 37 नागराज राजेंद्र कामत 38 सागर राजेंद्र कामत 39 नीता गोविंद राय नायक 41 लास्ट आगे दोन्ही 41 40 to 50 ಅಪ್ಪೆ नेक्स्ट 40 to 50 सीरियल नंबर असेल नेक्स्ट येऊन हंग लाईनार राबो का तुमगे नाव पहिले तशी स्टेजार येऊ का ठीक है 41 रामकृष्ण राजेश सिंगनगोड़ी 43 स्वाति कमलाक्ष भट्ट 44 मेघना कमलाक्ष भट्ट 45 संचिता सचिन कामत 46
सेवन्टीत आशिल्ल्या सिरियल नंबर हांगा येवन लायनार राबोवका तुमगेलें नांव आपयलें तशी स्टेजार येवन स्कॉलरशीप घेवन वचूं 43 स्वाती कमलाक्ष भट 44 मेघना कमलाक्ष भट 45 संचिता सचिन कामत 52 प्रज्वल जी प्रभु 54 पंकज नारायण प्रभु 55 अक्षता अशोक कामत देऊन पेटेल विजय देऊन पेटेल 56 धनश्री प्रमोद पंडित 57 पूजा गजानन शानबाग 60 महालक्ष्मी नागराज शानबाग 61 दिशा प्रकाश प्रभु 63 अमूल्या मारुति पै धनश्री धनश्री 60 महालक्ष्मी नागराज अमूल्या मारुति पै 72 काशीनाथ पी प्रभु 73 विनय गणेश नायक 74 गौतमी गोविंद भट्ट 75 अजय राघवेंद्र प्रभु 77 राजेश एन प्रभु 79 सुमेधा नरसिंह भट्ट अजय राघवेंद्र प्रभु 75 अजय राघवेंद्र प्रभु 75 सीरियल नंबर 77 जलवा 76 संजना सतीश राजेश एन प्रभु सुमेधा नरसिंह भट्ट नेक्स्ट रोहन कृष्णमूर्ति शानबाग 80 to 100 अंगलैन अरेंद्र बुका राघवेंद्र आर महाले भूमिका उदय शानबाग गौतम मारुति पै ऐश्वर्या चंद्रकांत नायक प्रतिमा प्रकाश नायक मधुश्री मारुति पै 80 to 100 लायनार येवका तपयल जन जल्तीतली वगी येवन हांगा स्कॉलरशीप घेवन वचूका रोहन कृष्णमूर्ति शानबाग 80 81 राघवेंद्र आर महाले 82 भूमिका उदय शानबाग 83 गौतम मारुति पै 84 ऐश्वर्या चंद्रकांत नायक 85 प्रतिमा प्रकाश नायक 86 मधुश्री मारुति पै गौतम मारुति पै 83 89 प्रतीक्षा कृष्णदास महले 91 पवन मारुति महले 92 आकाश रवि नायक 93 नागरत्न नागराज महले 94 नारायण किशोर प्रभु 95 मानसा हरीश प्रभु नाव पहल जन जल्तीतली वगी येवन स्कॉलरशिप घेवन वचूका प्रतिमा मधुश्री मारुति पै प्रतिमा प्रकाश नायक 86 मधुश्री मारुति पै घेतले बाय हा झाली काय ओके प्रतीक्षा कृष्णदास महले पवन मारुति महले आकाश रवि नायक 93 नागरत्न नागराज महले 94 किरण किशन प्रभु 95 मानसा हरीश प्रभु आणि नेक्स्ट
म्हाका वाजूचे अवकाश दिलेले GS भीतरक्षणा वेदिकेक धन्यवाद. आणि मुखारी नेक्स्ट लिस्ट वाजू येता वैष्णवी पै. 96 तन्मय सदानंद प्रभू. 96 to 120 लाईन आयोन रब्बाची. 96 तन्मय सदानंद प्रभू. 97 कृतिका वामन भट. 98 दिव्या प्रवीण पै. 99 तेजस वी कौशिक. 100 गौतम एस भंडारकर. 101 निधि गोविंदराय नायक. चैत्रा. 101 निधि गोविंदराय नायक. 106 मेघा वी गायतोंडे. 107 पूजा वी गायतोंडे. 108 संतोषी पद्मनाभ प्रभु. 109 रंजित रमेश नायक. 110 अंकित लक्ष्मण नायक. 111 विमला विनोद भट्ट. 112 अनन्या अनिल नायक. 113 अनिल ए भट्ट. 114 मोहन उदय शानबाग. 111 विमला विनोद भट्ट. 112 अनन्या अनिल नायक. 113 अनिल ए भट्ट. 114 मोहन उदय शानबाग. 115 प्रीति नागराज नायक. 116 नम्रता नारायण भट्ट. 117 वैभवी चंद्रकांत शानबाग. 118 कुश श्रीराम कामत. 119 ऐश्वर्या प्रेमानंद शानबाग. 128 श्रीनिधि जी भट्ट. 129 दिव्या नारायण पै. 130 दीपक किशोर प्रभु. 131 उज्ज्वला उदय पै. 132 उन्नति उदय पै. 133 119 ऐश्वर्या प्रेमानंद शानबाग. 120 सौम्या सतीश शानबाग. 121 अदिति अशोक नायक. 122 देविका आर पै. 123 पृथ्वी एन भट्ट. 124 चरण आर हेगडे. 125 विश्वनाथ शानबाग. कोणे गडबीड करणे खंयचेय नाव मिस जाल्यार कडे उलय येता सगळं शांत जावन आयकू करना लास्ट आयकतना कोणाकेल नंबर नाव मिस जाल्यार कडे आपयता जेम गडबीड करनाकाची हांगे नंबर सांगता मात्र मुखार येवका. 127 स्वाति डी भट्ट. स्वाति डी भट्ट. 128 श्रीनिधि जी भट्ट. 129 दिव्या नारायण पै. 130 दीपक किशोर प्रभु. 131 उज्ज्वला उदय पै. 132 उन्नति उदय पै. 133 विजयानंद श्रीनिवास आचार्य. 134 भारती भंडारकर. 135 सुदर्शन प्रशांत पै. तुमकां जिल्हा चेक कांतो तुमगेले नाव समज की म्हणून सांगून पळो का कसं नाही चेंजेस असला आत्ता येऊन सांग का तुमकां दिल्लेले चेकान तुमगेलें नाव समज आसलें आनी पासबुकान तशिल्लें नाव आसलें म्हणून सांगून पळो का. 150 ते लाईन आयोन रब्बाची. 136 निशान एन शानबाग. 137 अनन्या वी शानबाग. 138 दीप्ति श्रीधर प्रभु. 139 चित्रा विठ्ठल कामत. 137 अनन्या वी शानबाग. 138 दीप्ति श्रीधर प्रभु. 139 चित्रा विठ्ठल कामत. 142 कौशिक रमेश प्रभु. 143 अंकिता कामत.
145 Pratham S. Kamath. 146 Nagraj Muralidhar Pai. 147 Manya Prabhu. 148 Mahalakshmi Kamath. 150 Shobita Satish Prabhu. 152 Arpita V. Pai. 153 Sneha Shrikant Pai. 170 Telain ayon Rabbachi. 152 Arpita V. Pai. 153 Sneha Shrikant Pai. 154 Amog Neeladhar Shanbag. 155 Ramya Shri Kamath. 156 Harshita Yogesh Padiyar. 157 Amrita Ganesh Pai. 158 Mahalakshmi Prabhu. 155 Ramya Shri Kamath. 156 Harshita Yogesh Padiyar. 157 Amrita Ganesh Pai. 158 Mahalakshmi Prabhu. 160 Pavan Manjunath Pandit. 161 Shraddha Prabhu. 162 Ananya Muralidhar Nayak. 163 Anant Muralidhar Nayak. 165 Rakshit Shanbag. 167 Danya Rajesh Bhatt. 168 Niranjan Nayak. 175 Telain ayon Rabbachi. 167 Danya Rajesh Bhatt. Vagi 168 Niranjan Dattatreya Nayak. 169 Tanushri Uday Nayak. 170 Chandana Uday Nayak. 171 Dhanjay Sandesh Nayak. 172 Pratham Shrikant Nayak. 174 Mayuri Madhav Puranik. 175 Vaibhavi Nayak. 175 तुलन 200 नंबर सेकंड मुकारायचे अप टू 200. 174 मयूरी येनी 175 to 200 बेग उगोगे याची. 176 Darshan Vaikunt Nayak. 177 Rahul R. Prabhu. 178 Rahul R. Nayak. 179 Vaibhav Venkatesh Nayak. 180 Shrujan Sudhir. 181 Shreyas Prasanna Prabhu. 183 Sunidhi Sudhir Pai. 181 Shreyas Prasanna Prabhu. 183 Sunidhi Sudhir Pai. 185 Rohit R. Prabhu. 187 Raksha Ravindra Pai. 188 Shreya Vinod Nayak. 189 Dhanush Prashant Prabhu. 187 Raksha Ravindra Pai. 188 Shreya Vinod Nayak. 189 Dhanush Prashant Prabhu. 190 Bhumika Kiran Kamath. 191 Nishant Ganesh Prabhu. 200 to 225 एक मिनट
एक चेक प्लेस मिसप्लेस जाला. अनन्या वी शानबागाला स्कॉलरशिप चेक कोणाक मेळ्ळ्यार आतां स्टेजाला हांड दिवका. चेक एक मिसप्लेस जाला. आणि 200 to 225 सकड ಬಗ್ಗೆ यायची 200 to 225. कंटिन्यू कर. 191 निशान गणेश प्रभु. 192 मयूर प्रशांत राव. 193 वैभवी श्रीनिवास भट्ट. 194 प्रज्वल गणपति कामत. 195 इंपना मारुति पै. 196 दीपक तुकाराम नायक. 197 हरीश भंडारकर. 198 शरण्या सुरेश आचार्य. 199 श्वेता यशवंत पै. वन 199 श्वेता यशवंत पै. 200 दामोदर अनंत भट्ट. 201 पूजा एस किनी. 202 वर्षा जगदीश प्रभु. 203 शुभम मदन पै. 204 ग्रीष्मा गिरीश नायक. 205 अदिति गणेश कामत. 206 अनिता अनिल कामत. 207 मेघना संतोष प्रभु. 208 विशाल सतीश कामत. 211 वैभव ए शानभाग. 211 वैभव ए शानभाग. 212 मान्या हेगडे. 215 आध्या कामत. 211 वैभव ए शानभाग. 212 मान्या हेगडे. 215 आध्या कामत. टू 15 आध्या कामत. 216 अभिनव कामत. 217 सिंचना एस नायक. 218 सहना एस नायक. 219 शिवानी एन एस. 220 पवन एन. 221 अवनी प्रभु. 222 अपूर्वा प्रभु. 223 नंदन प्रभु. 250%. 222 to 250 सकड ಬಗ್ಗೆ यायची स्टेज लगी 250%. 222 अपूर्वा प्रभु. 223 नंदन प्रभु. 226 त्रिविक्रम कामत. 227 श्रीवंदना पै. 228 सुप्रिया एस शानभाग. 229 धन्या हेगड़े. 230 रोहित हेगड़े. 231 श्रीराम सुधीर नायक. 210 223 नंदन प्रभु. 226 त्रिविक्रम कामत. 227 श्रीवंदना पै. 228 सुप्रिया एस शानभाग. 229 धन्या हेगड़े. 230 रोहित हेगड़े. 231 लोहित नायक. 230 to 250 ಒಗೊಗೆ ಏಜ್ ಮುಖಾರಿ 230 to 250. 232 मनोज नायक. 233 सिंधुश्री एम पै. 232 मनोज नायक. 233 सिंधुश्री एम पै. 234 अंकिता ए कामत. 235 श्रेष्ठा. 242 शिवानंद जे भगत. 244 सुनीता. 245 स्वाति भट्ट.
246 Vaishnavi, 247 Dikshita Raghavendra Shanbhag. Anika. 244 Sunita, 255% ಹೋಗೋಗೆ 255 ನಂಬರ್. 244 Sunita, 245 Swati Bhatt, 246 Vaishnavi, 247 स्टुडंट्स हंगे तांगे नाव गट्टी सांगका हांग कन्फ्यूज जात नाही जाल्यार चेक मिसप्लेस जाता मागीर ताजे खातीर आनी वगवगी येवं का जालतीतले मागीर चेक मिसप्लेस जावं चान्स चड आसा आपयल तशी वग घेवन वचूं का. Sunita, 244 Sunita, 245 Swati Bhatt, 246 246 Vaishnavi, 247 Dikshita Raghavendra Shanbhag, 248 Ganesh A. Prabhu, 250 Sheetal A. Prabhu, 251 Shri Raksha S. Prabhu, 252 Ankita Shanbhog, 254 Dhanya, 255 H. Sahana Kamath. 255 ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲರ ಕೊನೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ರೀ ಒಗ್ಗಿ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಕ 255 ವರೆಗೆ 256 to 275 256 to 275 ಒಗೋಗೆ ಏಜ್. Anvit Pandit, 257 Harshita Kamath, 258 Kiran Kamath, 259 Lakshman KS, 260 Nadini, 261 Majida 264 Vinay R, 265 Anirudh Prabhu, 266 Nayana Kamath, 267 Akshata Nayak, 268 Akshay Nayak, 269 Ankita Padiyar, 270 Apeksha Padiyar, 271 Avanti Prabhu. (272) Bhavya Shri Prabhu, 273 Chaitra Pandit, 274 Divya Nayak, 275 Meghana Shanay, 276 Nidhi Kamath, 277 Nutana Pai, 278 Pankaj, 279 Prajwal Prabhu. (280) Pratham Prabhu, 281 Sanjana Nayak, 282 Sankalp Shanbhag, 283 Srujan Bhatt, 284 Suhasa JS, 285 Swati Shenai, 286 Tejaswini, 287 Vidya Nayak. (288) Vikas Nayak, 289 Yogita, 290 Swati Prabhu,
310 यूज 310 यूज स्टार्ट करतो आपण 290 तुलना 310 पासून उगो घ्यायची. तुमगे कसं नाही कन्फ्युजन असलं कडे करूया. एक लाईन मुक्स नंतर करूया. चेक का कन्फ्युजन कसं नाही असलं कडे सॉल्व करूया. कोणे वैर स्टेज अरे वनज 288 विकास नायक, 289 योगिता के, 290 स्वाति प्रभु, 291 अभय शानबाग, 292 अमृता नायक, 293 अमृता कामत, अमृता आणि खाली एक 20 स्कॉलरशिप असं 293 अमृता कामत, 297 अर्चना कामत, 298 आशीष प्रभु, 299 दीप्ति नायक, 300 धनुष प्रभु, 301 धनुश्री प्रभु, 302 दिशा शणे. 305 304 कामाक्षी प्रभु, 305 कार्तिक प्रभु, 306 कार्तिकेय प्रभु, 307 नम्रता नायक, 308 पूजा कामत, 309 प्रतीक्षा प्रभु, 310 रक्षिता कामत. मुखरोस्का 312 संजय भट्ट, 313 शशांक एस, 314 श्रीधर पै, 317 वैष्णवी प्रभु, 318 वरुण पै. ಉನ್ನತಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂತೂ 583 600 ಅಂತೂ अचीव केलेलं आसा अंक जोरान क्लॅप्स मारनो प्रोत्साह करका आणि मुखारी तांणी रँक हाडची तशी आमगेल समाजाक. $319 उन्नति उल्लास हेगड़े, 320 धनु रघुवीर प्रभु, 322 राघवेंद्र पै, 323 अमेय प्रभु, 324 किशन कामत. गौतमी गोविंद भट्ट काही असल्यारी स्टेजाला येऊ का तुमकां रक्तासाची वच्चाक. गौतमी गोविंद भट्ट काही असल्यारी स्टेजाला येऊ का.
325 प्रार्थना पंडित, 326 वैष्णवी कुलकर्णी, 327 रश्मि पाल, 329 दिशा शानबाग, 330 केदार पंडित, 331 अर्पिता महाले. किती नंबर 331 पासून नंबर सांगून झाला. कोणी असला बघू घेऊ का? तुमगेला अनेक कसं कन्फ्युजन असतं री कडेरी वैद्यकीय वट उल्लोनो स्पेलिंग कसं मिस्टेक संकर येतं. आता शिवानंद भंडारकर आणि सागराचे उद्यमी आणि GSB हितरक्षणा वेदिकेका स्वामेल मुखांतर एक अभिनंदना पत्र देऊ का म्हणून त्याने मागून घेतला. GSB हितरक्षणा वेदिके आणि शिवानंद भंडारकर माम वैर्यो का म्हणून निमून घेता. प्रतिभा पुरत JEE 1000 रँक आणि IIT धारवाड. अमोघ आदर्श पै बेळगी आणि प्रतिभा पुरस्कार सिलेक्ट झालेला सर. JEE इंतू 1000 रँकारनो IIT इंतू सिक्तासची भारी व्हड विषय ते आमच्या समाजाक. त्यांनी हंग्या स्टेजारेनो पुरस्कार घेऊ का म्हणून सांगून घेता. शिवानंद भंडारकर माम वैर्यो का त्यांनी GSB हितरक्षणा वेदिकेका अभिनंदना पत्र झाल्यानंतर स्वामेला तुम्ही फलमंत्राक्षत घेऊ का म्हणून झालं री लईन राब का म्हणून निमून घेत सची. आता गडबीड करणार पान निमिषोण लईन येऊ का सक्कडजान दिवतीचा समय असं गडबिडी आणि नूक गल करू ना. आमगेले संचालक आशिल्ले विवेकानंद शणे माम खंय आसतरी स्वामेला घेऊ का म्हणून घेत असची. साणूर नरसिंह कामत काही असला रे वेदिकेला येऊ का? चेक करेक्शन असलं तो काही रजिस्ट्रेशन केला तरी आम्ही करेक्शन करताची गडबीड करणार चिक्के 10 निमिष टाइम घ्यायची. मग तुम्ही मुकर होते एक बटी वेदिके का ऑनर करून वेदिके का तुमका वेदिके दाखव ना. हरीश नायक एक मिनिट. हरीश नायक असं नाव हरीश नायक देखून वेदिके याची आणि GSB हितरक्षणा वेदिकेचे कोण कोण आमगेल्या टीम आसा दय कोण वैरव का कुडल्या आमगेल्या वय GSB हितरक्षणा वेदिके टीम आमगेल्या उडपी जिल्ह्याचे दय करून वेदिके येऊ का कुडल्या स्टार्ट वा. ವೇದಿಕೆ ವೈರ ಆಸೀನ್ ಜಲ್ಲಲ್ ತಸಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಕर्ण पर्तगाळी मठाचे परमपूज्य स्वाम्यांक नमस्कार करताची. हांव एक 2 उत्तर उलोवका म्हणलें. आद्या कालांतू जनाल योचन कशें म्हळ्यार सेल्फ सेंटर्ड जना म्हळ्यार हांव म्हगेल घर उद्योग व्यापार म्हूण जावन गेलें. तसलंतू आमगेल समाजांतू आर्थीक जावन दुर्बल जन भरती जन आसाची तांकां आर्थीक सहाय आनी उत्तम मार्गदर्शनाची आवश्यकता आसा. तशेंच आर्थीक सबल जावन गेलेले जनवे सुमार जन आसाची तांकां दोग जनां मध्ये एक कोंडीची आवश्यकता आशिल्ले. तसले एक मनोभावानं समाजमुखी चिंतनेन हे GSB हितरक्षणा वेदिके सूर जाले.
एक समाजमुखी संघटने स्टार्ट करचे आणि इतले वर्ष यशस्वी जावन चलोवचे तितली इजी काम नाही. आमगेल समाजान तशील कुंदू कोरते आमगेले समाजाचे सहृदय जनांना निवारण कोरनु एक सदृढ GSB समाज जावचाक हे वेदिके भरती श्रम वहिसिले. इतले बरो विचारदवर हे GSB हितरक्षणा वेदिके सूर केलेल जनाक आणि ताज खातीर बहळ श्रम घालेल जनाक आमी गौरवपूर्वक धन्यवाद सांगताची. आणि त्यांनी केलेलं तसले निस्वार्थ सेवे खातीर तांकां सान प्रमाणार एक सन्मान करता म्हणून शिवानंद भंडारकर हांगेल तर्फेन हांव आमगेले परमपूज्य स्वाम्याल एक मागणी करून घेता. हितरक्षणा वेदिकेची टीम आता वेदिके वयर येवन आमगेल सन्मान स्वीकार करता. सांगला अनाउन्स केला. अमोघ आदर्श पै जे इंतू 1000 रँक आणि IIT इंतू शिकता आसतानी तांकां स्टेजर ओगोगी क्लियर करका भरती भक्तवृंद रक्तसाची डोनर्स कोण आसा तांचे कड मुखार येवन स्वाम्या लागून अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून मुगयत आसाची. सक्कड डोनर्स मुखार येवका म्हणून मुगयत आसाची. सर आता उलट जायना कडे कडे आता गडबड इथून जायना सिद्धा प्रकारामुळे एक वापरून जोड अरे पहिले सांगेल आम्ही वच्चा का एक तुम्ही बाईक द्या प्लीज सुमार लोक खाली पाहिजे प्लीज हां सॉरी कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं पुरा बैर सांगत. आता दयदवरनो या कार्यक्रमाक प्रायोजक जावन कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं दानी दयदवर आम्ही नाव सांगू कष्ट जाता सक्कड वेदिकेला येवका म्हणून विनंती करता आसाची. आम्ही एक वाटते जॉब नाही देतात नाही देतात घटनामध्ये स्टेजरी
सकाळी कोण कोण प्रसाद घेतला ताणी वगोगी तो गोचका म्हणून मी मुगे तसाची हां सिद्धापुराचे आपयताचे आमी 1 मिनिट तांगेल ग्रुपा ಒಟ್ಟು आपयता असं रेडी Halo, halo, halo. Ora, sudah perlu apa? खाली जाओ श्रीधर कामत ब्रदर्स विद्यानगर शिवमोगा तांणी पुरा वैरेवका स्वाम्यालागे फलमंत्राक्षत घेवका काली दाखून कालची रात्री जेवण आयचे सकाळचे उपहार दनपारचे जेवण आणि संजेचे उपहार ಒಟ್ಟು सुमार एक 2000 जनाक काल दाखून आज ते संपूर्ण आमगेल्या व्यवस्था केलेले तसले श्रीधर कामत अँड ब्रदर्स विद्यानगर शिवमोगा हांनी वैर येवन स्वाम्यालागे फलमंत्राक्षत घेवका हे कार्यक्रम यशस्वीक कारणकर्ता जाल्ले श्रीधर कामत अँड ब्रदर्स विद्यानगर शिवमोगा तांणी वैर येवन स्वाम्यालागे फलमंत्राक्षत घेवका म्हणून विनंती करतस तशेंच सिद्धापुर तीर्थहಳ್ಳಿ कुमटा पूरा समाज बांधव एक टीम धावन येवका एककल्यान एक टीम धावन सिद्धापुर तीर्थहಳ್ಳಿ भटकळ सागर भद्रावती पूरा समाजात आनी एक टीम धावन येवका एककल्यान येवच्या न्हय दय दोन एक टीम धावन आयला रे लायक तीर्थहಳ್ಳಿ सिद्धापुर ಸೊರಬ ಭಟ್ಕಳ ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾರವಾರ ಶಿರ್ಸಿ ದೈದರ್ನು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ एक टीम धावन येवका पक्कने खंयचे नाव सोडून गेल्यार खंयचे समाज रिप्पनपेटे आगुंबे दैदर्नु पूरा एक टीम धावन बिळगी 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 तांणी टीम धावन येवका पक्कने कोणे दायद एककाची दैदर्नु गडबडी करूं नाकाची हांव नांव सांगलें म्हणून एकपट येवं नाकाची थंय वयर रश जातस मग सिद्धापूरकारांक वयर रेडी आसा काय कोणी सकल असल्यार तांकां सेरोका चिराग महाल प्रतिभा पुरस्कार घेवचो चिराग महाल हांगा सिद्धापूर नव्हतो प्रतिभा पुरस्काराक वयर येवका हांगा 296 CAT स्टेटाक 6th रँक स्टेटाक 6th रँक ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಟಾ ಕಾರವಾರ ಹೊಸನಗರ ಸಮಾಜತಾंनी ಒಟ್ಟು धावन येवका नगर आयलावे नगर ಹೊಸನಗರ दैदोरनो कोणेय खंयचे समाजातांनी हांगा सांगलें हांव नांव सांगता म्हाका हुडगा साहिल पुरो सांगता आसा कोणे अन्यथा भावन करूं नज दैदोरनो हांव नांव मात सांगिल्लें ते वैरी मस्त रश जाला पुरा जनाने दायत दैदोर आतां वैरी कोण आसाची तांणी मात्र सकल रब्बील पुरो एक पाटी बैसुका पुरा जनाने एक पाटी बैसून घेवका वैर आशिल्ल्यांक दिवच्याक मस्त वेळ वता एक पाटीक रब्बुका पुरा जनाने एक पाटीक हांगा पुरा रश जाला एक पाटीक पुरा जनाने सावकाशार रब्बुका अशोक हंगे बिगिन सरळ वाट मारता ढोंगूळ नाका तशी येऊन सरळ जाऊन
खंयच्याय चक्का करेक्शन कसं नसलं रे कोण
Thank you.